स्टार्ट करता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीचे बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर देव आनी ह्या वेळार तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. आयज सकाळी तुवें जें म्हाका शिकयलां तें आयज हांव तुजे परजेक उलयतलो, कित्याक तुजो आवाज हांवें आयज आयकलो आनी हो आवाज तुवें म्हाका दिलाय. तो म्हाजो टॉपीक चेंज करून हांव आयज तूं म्हाजेशीन उलयताय तें उलयतलो. आनी पवित्र आत्म्या, तुजी मांडणी आसा ही हांव हें उलोवपाक. आनी ह्या वेळार तुवें म्हाज्या तायाचेर ताबो घेतलाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. म्हाजी उतरां न्हू, सगळीं पवित्र आत्म्या तुजी उतरां जावनी. हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. मोगाळ भाव भयणांनो, हे दिसांनी आमचो तो पेंटिकॉस्ट संडे जाल्या उपरांत जायत्यो मिलाग्री आमी आमच्या लायफान पळयता. तो पेंटिकॉस्ट संडे जाल्या उपरांत लायफान म्हाज्या जायतें कितें घडोवन येता आनी हांवें पळयला देवाचो फावर कसो म्हाजेर येयला. सिस्टर शर्मिला ती अनुभवता आनी आमी सगळीं अनुभवता. हे मिनिस्ट्रीन कोण आहा ती अनुभवता. आनी भाव भयणांनो, आयज हांव देवाचें उतर एके भयणीक हांव एवरीडे धाडटा, कित्याक ते म्हणटा म्हाका एक तरी स्क्रिप्चर धाड. म्हणटच हे भयणीक हांव सदांच स्क्रिप्चर धाडटा. आनी आयज हांवें स्क्रिप्चर धाडलो आनी हांव वॉशरुमान गेलो. थंयसर पवित्र आत्मा म्हणटा तुवें हो स्क्रिप्चर पळय भयणीक धाडलाय, पूण म्हाका जाय तुवें हें पयलें वाचलेलें, तूं धाडच्या पयलीं तूं वाच. आनी भाव भयणांनो, हांव सदांच कितें करता, एकदां आमी चुकता, कित्याक आमी स्क्रिप्चर काडून दिता आनी स्क्रिप्चर काडून दिल्या उपरांत मदलो आमी एक स्क्रिप्चर काडटा आनी दिता. आनी भाव भयणांनो, कितें जाता, तितकोच स्क्रिप्चर वाचल्या उपरांत तुका जाणवाय मेळना. म्हणटच हांव सदांच सांगतना, कित्याक म्हाका हे पवित्र आत्म्यान शिकयलां म्हणटकच हांव सदांच म्हणटा एक एप्लिकेशन स्क्रिप्चर आसता. सगल्या हाका एक एप्लिकेशन स्क्रिप्चर आसता. तो स्क्रिप्चर कसो एप्लाय जावपाक जाय पळय तो. आनी भाव भयणांनो, आयज हांवें हो स्क्रिप्चर ते भयणीक धाडलो. कोंकणी हांव करूंक पावोंक ना भाव भयणांनो, कित्याक म्हाजेन तितको टायम नासलो आनी हांव कोंकणीन करूंक पावोंक ना. पूण इंग्लिशीन देवाचें उतर अशें म्हणटा, फॉर यू 1 Corinthians 6:20 अशें म्हणटा, फॉर यू वे ब्रॉट एट अ प्रायस, देयरफॉर ग्लोरिफाय गॉड इन युअर बॉडी अँड इन युअर स्पिरीट वीच आर गॉड्स. भाव भयणांनो, हो स्क्रिप्चर हांवें हे भयणीक धाडलो आनी हे भयणीक धाडलो आनी हांवें म्हणलें ह्या स्क्रिप्चराचेर नियाळ कर, मागीर आमी उलोवया ह्या स्क्रिप्चराचेर, कित्याक मागीर आमी तो स्क्रिप्चर आमी दोगांय जाणां उलयतात. म्हणटच हांवें ताका सांगलो हो स्क्रिप्चर तुका धाडला, ह्या स्क्रिप्चराचेर नियाळ कर. पूण हांव जेन्ना वॉशरुमान गेलो तेन्ना म्हाका पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो तूं वाच म्हणूंक लागलो आनी तूं पळय हें उतर कितें तुका उलयता पळय तें. आनी भाव भयणांनो, जेन्ना हांव वाचूंक गेलो आनी हांवें हो आख्खो चॅप्टर वाचलो आनी जेन्ना आख्खो चॅप्टर वाचतालो भाव भयणांनो, देव म्हाजेशीन ह्या उतरा उदेशी उलोवंक लागलो. ह्या उतरा उदेशीन देव म्हाजेशीन उलोवंक लागलो. म्हणटकच तितक्यानूच म्हाका सिस्टर शर्मिलाचो फोन येयलो. हांवें सिस्टर शर्मिलाक सांगलें, सिस्टर शर्मिला म्हटलें, मॅसेज घातली तिका. हांवें सिस्टर शर्मिलाशीन हांव दोगांय आमी चॅट करूंक लागलीं सकाळ फुडें. म्हणटच हांवें तिका सांगलें की म्हाका सकाळ फुडें अशें जालें, देव म्हाजेशीन ह्या उतरा उदेशी उलयलो आनी म्हाका सांगलें हो आख्खो चॅप्टर वाच. हांवें म्हणलें सिस्टर तूंय वाच आनी तुकाय देव जाणवाय दितलो. बायलेकूय सांगलें तूंय वाच म्हटलें, तुकाय देव जाणवाय दितलो. आनी बायलेक सांगलें भुरग्यांकूय सांग आनी भुरग्यांकूय वाचूंक लाय. म्हणटच हो भाव भयणांनो 1 Corinthians 6 हो आख्खो चॅप्टर आमी वाचलो. आनी आयज भाव भयणांनो, देवान हें म्हाज्या काळजान घातलां तें म्हाजो टॉपीक फाटीं दवरला
आनी हांव आयज हेजेर उलयतलो. कित्याक भाव भयणांनो हे देव म्हणटा, कित्याक हें उतर देवाचें? कित्याक आमी म्हणटा, आमी जायत्या टायम म्हणटा तुका खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कित्याक लागून देवान हें उतर म्हटलें? कित्याक लागून 6 पावलून हें उतर म्हटलें भाव भयणांनो? हेजेरूय आमकां जाणवाय आसपाक जाय. म्हणटकूच हे शिकोवणेचेर आमी शिकोया. मायशीन कोंकणीन केल्लें ना भाव भयणांनो, कित्याक मायशीन तितको टायम नासलो. सकाळी फुडें जालें हें आनी हांव चॅट करता, म्हाका सिस्टर शर्मिला म्हणूंक लागलो, ब्रदर 9 जालीं, तुका वचपाचो टायम जालो. म्हणटकूच हांवें म्हटलें हांव कंप्लिटली म्हटलें सारको हांव ब्लोन ऑफ जाला हो वाजून हो. आनी भाव भयणांनो कितके टायम हांवें हो वाजला. पूण आयज म्हाका ह्या देवान उतराचें रेवलेशन दिलें. आयज वाजला हांवें हो खूब टायम, हो चॅप्टर खूब टायम वाजला. आनी आयज तेजेर आमी नियाळ करुया भाव भयणांनो. आनी हांव आयज जाता तितको वॉयस कवर करपाक ट्राय करता. आनी पयलें म्हणटा, सिस्टर तुका चड बारीक आहा न्हू तें वाचपाक? जातलें वाचूंक? नाजाल्यार तूं कोंकणीन वाच सिस्टर. 1 Corinthians 6 हय स्टार्टींग सान वाच. एक लायन एक याद घे लायन. तुमचे मोने कोणाचो दुसऱ्या कडेन विवाद आसलो तर नीट करून घेवं. देवान पवित्र केल्ल्या भावा भयणीक सोडून भावात नासलोल्या मनसुबीदारा मुखार वचूंक कशें म्हूण ती फुडें सरतात. आनी हांगर इंग्लिशीन अशें म्हणटा भाव भयणांनो, डेर एनी ऑफ यू हॅव अ मॅटर अगेन्स्ट अनदर go to law before the unrighteous and not before the saints. इंग्लिशीन भाव भयणांनो बरें बरयलेलें आहा. कित्याक इंग्लिशीन सान कोंकणीन जेन्ना तो बायबल आमचो पवित्र पुस्तक चेंज केलें तेन्ना खूब भाव भयणांनो उतरां मेळोनात. आनी उतरां मेळोना म्हणटच तेजे मातशें उतरां मागीर उणी जायत वयतात. पूण इंग्लिशीन हांगर बरें बरयलेलें आहा. 6 पावलो म्हणटा, आपूण तुमकां सांगता म्हणटा, कशें तरी तुमी म्हणटा कायद्यान तुमी कोर्टान वयतात. तुमचो मॅटर घेवन तुमी कायदो सोदतात. कशें तरी तुमी कायदो सोडटात. कित्याक आमी जाणा जावपाक जाय भाव भयणांनो, 2 कायदे आहा. एक कायदो आहा संवसाराचो, एक कायदो आहा देवाचो. आनी देवाचो कायदो संवसाराच्या कायद्या वयर आहा. आनी भाव भयणांनो देवाचें उतर आमकां मॅथ्यू 5:22 म्हाका दिसता काय 25 अशें म्हणटा, अग्री विथ युअर एडवर्सरीज क्विकली वायल यू आर ऑन द वे विथ हिम. सांग उलय. सांग सिस्टर सांग. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र आनी फारिजेवां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. भाव भयणांनो देवाचें उतर हांगर आमकां सांगता, एक ओत्मीक कायदो आहा आनी एक संवसाराचो कायदो आहा. ओत्मीक कायदो संवसाराच्या कायद्यावरून व्हरतो. देव सांगता तूं कोर्टान वयच्या आदी तुजें कितें आहा तें तूं सेटल कर. कोर्टान वचपाची गरज ना. कायदो हो संवसाराचो कायदो व्हरतो न्हू. आमी भाव भयणांनो धाकटुल्या मॅटरांनी रोखडेंच कोर्टान धांवता. प्रॉपर्टी इश्यू जाल्यार रोखडेंच कोर्टान धांवता. आमी म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करूंक सोदिना. आनी हांगर देवाचें उतर म्हणटा आमी धांवता म्हणटा, पूण आमी म्हणटा आमच्याच भाव भयणांक कोर्टान उबी करता. आमचीच भाव भयणांक आमी कोर्टान उबी करता जी क्रिस्तान आसात. जेजू क्रिस्ताची पोरजां ही त्याच भाव भयणांक आमी कोर्टान उबी करता. आनी देव म्हणटा इसरलोय तूं कायदो, म्हाजो कायदो आहा तो इसरलोय. भाव भयणांनो आमी जाणा जायते देवान कायदे दिल्ले आहा. देवान कायदो दिलो डिवोर्साचो. देवान म्हटलें डिवोर्स म्हाजे मान्य परमणे ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जे देवान जोडला ते मनशान मोडूं नये. हो कायदो देवाचो, हो देवाचो कायदो, पूण मनीस हो कायदो मोडीत आसता. थोड्या दिसांनी
डिवोर्स दिता. थोड्या दिसांनी आपणाक जाय पळय तें करता. पूण देवाच्या आंगोर उतर सांगता म्हाजो कायदो सोगल्यावन व्हरतो आनी म्हणटा तुजी भाव भयणां देवाच्या उतरान आहा तेजीशीन वयच्या आदी तूं म्हणटा कोर्टान वयताय. काल भाव भयणांनो कोणाक तरी हांव मिनिस्टर करतालो हांव तेन्ना सांगतालो तिका सिस्टर एक वेत पासून आमी घेवन वयची ना आंगोल्ली. एक वेत पासून भाव भयणांनो आमी आंगोल्ली घेवन वयची ना. खंय आमी आमची झगडी, प्रॉपर्टीक लागून आमची झगडी, पयशांक लागून आमची झगडी, सगळें हेंच चल्लां भाव भयणांनो. देव म्हणटा, देव हांगर सांगता कित्याक तुमी हे जे कोर्टान आसतले जे आन भावार्थी आसतले ती तुका झोडटी दितले. देवाचें उतर सांगता गो टू द लॉ बिफोर द अनरायचियस. हे देवाच्या उतरान नासलेले तुका झोडटी दितले आनी तुका खबर ना 7 फुड्यान तुवें वचपाक जाय म्हणजे आमकां म्हणटा तो तुमी 7 जाण आसा. यू आर द सेंट्स म्हणटा तो. देवाच्या उतरान आसा तेका 7 म्हणटा देव. हांगा 6 पावलू म्हणटा. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sister, second line was? देवान पवित्र केल्ली मनशां या संसाराची नीट करतली म्हूण नकळो तुमी. या संसाराची तुमी नीट करतल्यात जाल्यार या किरकोळ विवादाची नीट करूंक तुमी पुरती न्हय. भाव भयणांनो देव हांगा 6 पावलू सांगता तुमी म्हणटा जेजूक आदार दितले नीत करपाक. जेन्ना जेजू येतलो ह्या संवसाराची नीत करपाक तेन्ना नीत करपाक 6 पावलू सांगता तुमकां देव उजार करतलो. आनी तुमकां तर देव उजार करतलो ह्या संवसाराची नीत करपाक. नाल्यार 6 पावलू म्हणटा की ह्या धाकट्या झगड्यांनी कोर्टान वचपाची कसली गरज, पुलीस स्टेशन धांवपाची कसली गरज. तुमच्या भितर सेटल करा. आनी आमकां संवय जाल्या भाव भयणांनो धाकट्यो गजाली जाल्यो नाजाल्यार आमी कोर्टान धांवता. हांगर देवाचें उतर अशें म्हणटा तुजे तर उज्या पोल्यार मारला नाजाल्यार दावोय पोलो दी. कोणेन तर तुका तुजें एक कापड येना तेका काडांनी 2 दी. कोणेन तुका सांगला 1 किलोमिटर चल तूं 2 किलोमिटर चल. हो देवाचो कायदो. आनी कोणेन मागला तेका दी म्हणटा. हू वॉन्ट्स टू बॉरो फ्रॉम यू डू नॉट टर्न अवे. हो देवाचो कायदो भाव भयणांनो. पूण संवसाराचो कायदो कितें सांगता आमकां. एक तुजेर थापट मारला तूं तेजेर एक मार. तूं मारिना नाल्यार पुलीस स्टेशनार व्हर तेका कोर्टान घाल तेजेर केस. हो संवसाराचो कायदो आनी आमी होच फॉलो करता भाव भयणांनो. आनी 6 पावलू आयज आमकां उगडास करता 2 कायदे आहा. उत्मीक कायदो आहा आनी ह्या संवसाराचो कायदो आहा. भाव भयणांनो खंय आमी चल्ल्या आनी हेच म्हाका आयज पवित्र आत्मो म्हाका आयज सुचोवंक लागलो. तुवें हे भयणीक उतर दिलाय पूण तूं पयलें वाच. तूं पयलीं सोजमणी घे आनी हें उतर पोरचेक शिकाय. 2 कायदे आहा. एक संवसाराचो कायदो आनी एक उत्मीक कायदो. उत्मीक कायदो व्हडलो. संवसाराचो कायदो धरपाक जाय पूण तो म्हणटा उत्मीक कायदो धर आनी संवसाराचोय कायदो तुका धरपाक जातलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सिस्टर वाज नेक्स्ट. देवान रचलेल्या भुतांमध्ये आता बरे आणि वाईट कोण ते निर्णय घेवंक आमच्या हातान घाल्ले आसा म्हूण नकळत तुमी. म्हणटच या दिसपट्या थंट्याची नीट आमच्यान करूंक जायना. आतां खंयची लायन वाजली सिस्टर तुवें? 3. हांगर अशें बरयलेलें आहा डोंट यू नो दॅट वी शाल जज एंजल्स हाऊ मच मोर थिंग्स दॅट पर्टेन्स टू दीस लायफ. देवाचें उतर म्हणटा तुमकां खबर ना आंज बोडव्यांक बसून तुमी भाव भयणांनो आंज बोडव्यांक बसून आमी
हे करतले, आमी जोडटी दितले. देवाचें उतर सांगता तुका खबर ना काय म्हणटा आंज बोडव्यांक बसून मिनिस्ट्रींग स्पिरीट आमच्या आदाराक आहा ते तेंकां बसून आंज बोडव्यांक आनी पडलेल्या आंज बोडव्यांक ऑलरेडी आमी जज करता. भाव भयणान, पडलेल्या आंज बोडव्यांक आमी ऑलरेडी जज करता. आमी ताका सांगता उठ आनी वच आनी दर्यान पड, ऑलरेडी ताका हुकूम घालता. आनी वयर म्हणटा जोडटेच्या दिसा देव तुका सांगता ह्या आंज बोडव्यांच्यो पासून तुका जोडटी घेवपाचो आपूण तुका अधिकार दितलो. आनी ह्या संवसारांत हाव मच मोर थिंग्स दॅट पर्टन्स टू दीस लायफ. आनी ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू आहा म्हणटा. देवाचें उतर जावन आसा भाव भयणांनो आरसो, आनी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें काम करपाक जाय. देवाचो उतर जावन आसा तेजो प्लॅन, देवाचें उतर जावन आसा तेजो हुकूम, आनी देवाचें उतर जावन आसा तेजी वील, तेजी खोशी. देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. म्हणटा आमी देवाच्या खोशये प्रमाणे जियेता काय ह्या संवसारांच्या कायद्या प्रमाणे जियेता. बारीक बारीक मॅटरांनी भाव भयणांनो कोर्टान धांवता, आनी वर्साच्या वर्सा कोर्टान केसी, आनी दुस्मानकाय भाव भयणांनो फॅमिली भितर दुस्मानकाय. आनी देवाचें उतर सांगता दोगा क्रिस्तांवां तर एकामेकाशीन झगडली नाजाल्यार खंय आहान तुमी. विसरलीन सगळे कायदे, देवाचे कायदे विसरलीन काय 6 पावल विसरता. चौथी वाच सिस्टर. तुमचे मदीं असले थोंडे उत्पन्न जातात तेन्ना नीट करून घेवंक पवित्र सोबीत कसलेंच मोल नासलोल्या पोरशां फुडें तुमी बेतात तें कितें. आनी हांगर इंग्लिशीन अशें म्हणटा इफ यू हॅव जजमेंट कन्सर्निंग थिंग्स पर्टनिंग टू दीस लायफ डू यू अपॉइंट दोज हू आर लीस्ट एस्टीम बाय द चर्च टू जज. भाव भयणांनो देव म्हणटा आपणेन तुमकां अधिकार दिल्लो आहा बरें आनी वायट कितें तें जाणून घेवपाक. आपणेन तुमकां म्हणटा सगळे ह्या लायफान तुमकां कितें घडोवन येवपाक जाय आपणेन तुमकां सांगलेलें म्हाज्या पवित्र पुस्तकान हांवें बरोवन दवरलेलें आहा. जेजून सांगलेलें आमकां आमी आमचो जिवीत कशें जियोंक जाय. मॅथ्यू 5 आमकां सांगलां कोण एक थापट मारले दुसरो पोलो दी, दुसऱ्या पोल्यार मारूनी. पूण भाव भयणांनो आमी कितें करतले, आमी रोखडेच दुसरें थापट मारतले. आमी चुकल्यान भाव भयणांनो म्हणून प्रॉब्लम कांय ना. आयज आमी शिकता ताका लागून देवान म्हाका आयज हे म्हाज्या पवित्र वचन म्हाज्या काळजान घातला हें उतर की आयज ह्या उतराचेर उलय. हांवेंनूय हेंच केलां भाव भयणांनो, हांवें कितें दुसरें करूंक ना. कोणेन म्हाजेर 1 मारलो हांवें तेजेर 2 मारले. पूण आयज देव सांगता ना तें क्रिस्तांव जिवीत न्हू म्हणटा. तुजेर 1 मारला दुसरो पोलो काड आनी दी, दुसऱ्या पोल्यार मारूनी. तुज्या कडल्यान कोणेन 10 रुपया घेतल्या पुत्तून दिवंक ना तेका आनीक काड आनी दी. कोणेन तुज्या कडल्यान कापडां घेतल्यान दिवंक ना आनीक दी तेका. पूण हें जिवीत म्हणटा, हें क्रिस्तांव जिवीत म्हणटा थंयच रावनाकाय. आपूण जाणा तूं कितें करताय पळय तें, आनी व्हरती तुजी मजुरी स्वर्गार. तूं गिरेस्तकाय तुजी जोडून धरताय भाव भयणांनो. आमी सगळीं संवसाराचीच जाल्ली आसा, पूण आमी संवसाराची न्हू म्हणून देवाचें उतर सांगता आमी स्वर्गाच्या राजाची. ताका लागून देवाचें उतर बोगोर म्हणटा द किंगडम ऑफ गॉड. किंगडम म्हणजे साल्वासांव. द किंगडम ऑफ गॉड इज साल्वेशन प्लॅन ऑफ गॉड विच कम्स टू पास. जेन्ना तूं देवाक आपणायताय, तूं देवाक म्हणटाय जेजू तूं जावन आसाय म्हाजो सोमीत धोनी आनी सरवंडार, तेन्ना तूं त्याची राजवट तूं आपणायताय. प्रेज गॉड. ताका लागून भाव भयणांनो आमी जाणा जावपाक जाय की आमी कितें करता तें आत्मीक कायद्या प्रमाणे आहा काय आमी संवसाराच्याच कायद्या प्रमाणे जियेता. देव म्हणटा म्हाज्या आत्मीक कायद्या प्रमाणे जिय. आनी फुडें आमी पळयतले भाव भयणांनो कशें पळय तें. प्रेज गॉड. हालेलुया. वाच सिस्टर. 5 वाच. तुमकां लॉजीक घालूंक हें तुमकां सांगता भावा भयणी मदें उत्पन्न जाल्लो तोंडो सुटावो करूंक तुमच्या मदें सोबीत एकूय जाणार ना.
भाव भयणांनो, देवाच्या उतर हांगा सांगता, आय से दीस टू युअर शेम. Is it so that there is not a wise man among you, not even one who will be able to judge between his brethren? भाव भयणांनो, देवाच्या उतर म्हणटा आमकां लॉस. पावलो सांगता लॉस तुमकां म्हणटा. तुका तर एक पासून तुज्या इतके लोकां भितर तुका एक मनीस मेळना जो तुका सारकी वाट दाखयतलो, नाल्यार लॉस म्हणटा आपणाक हांव म्हणपाक, क्रिश्चियन म्हणपाक. भाव भयणांनो, इंग्लिशीन अशें म्हणटा हांव, क्रिश्चन लायफ इज नॉट अ चेंज लायफ. क्रिस्तांवपण म्हणजे नवें जिवीत न्हू. क्रिस्तांवपण म्हणजे Christian life is an exchange life. It's a exchange केल्ले. जेजू तुझे जिवीत आपणायता, तुझे पातोक आपणायता आनी आमकां आपणाचें सोदपण दिता. एक्सचेंज. चेंज लायफ न्हू, एक्सचेंज लायफ. हांव जेजूचें जिवीत घेता आनी जेजू म्हाज्या पातोक घेता आनी खुर्सार वयता आनी म्हाज्या खातीर मरता. हांव मरपाक जाय आसलो तो मरता. म्हाजी पातकांची शिक्षा म्हाका मेळोंक जाय आसली ताका मेळता. एक्सचेंज भाव भयणांनो, चेंज न्हू. आनी जायती आमी क्रिस्तांव चिंता की आमी क्रिस्ताक मारल्या उपरांत म्हाजें लायफ चेंज लायफ म्हणून. नो, तुजें एक्सचेंज लायफ. जेजू क्रिस्तान एक्सचेंज केलें तुका. एक्सचेंज कोत्ताय तूं. जेजू क्रिस्त तुज्या घेता आनी आपणाचें जिवीत तुका दिता. आनी हांगर म्हणटा पावलो, जेन्ना तुवें जेजू क्रिस्ताचें जिवीत घेतलाय आनी जेजू क्रिस्त तुज्या भितर जियेता, एकलो बसून ना जो जोडटी दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सिस्टर वास. ना जाणणे भाशेन एक भाव वो भयण दुसऱ्या भावाक वो भयणीक न्याय सोबीत उबी करतात आनी ओन भावार्थ्यांक नीट करूंक लायतात. भाव भयणांनो, देवाच्या उतर क्लियरली सांगता, बट ब्रदर गोज टू द लॉ अगेन्स्ट ब्रदर. जावं भाव एगेन्स्ट, भयण भयणी एगेन्स्ट, माय पाय एगेन्स्ट, जावं भुरग्यां एगेन्स्ट, हेंच घडटा म्हणटा. रिलेशन इज गोईंग एगेन्स्ट रिलेशन. नाजाल्यार एक क्रिस्तांव दुसऱ्या क्रिस्तांवाच्या एगेन्स्ट. आनी देव हांगर म्हणटा कोणा फुड्यान तुमी मागीर वयता. आन भावार्थी आहा त्या मनशा लागीं वयताय तुका जोडटी दिवपाक. कसले आमी सजमोंक ना देवाचें राज. आनी देवाचें राज तर आमी सोडमोंक ना भाव भयणांनो. त्या राज्यान आमकां एंट्री आसची ना. कायदो देवाचो आमी मानपाक जावं, ह्या संवसाराचे कायदे आमी दवरूंक वयता, गरज ना भाव भयणांनो. काल हांव हे भयणीक सांगताले, जाता नाल्यार सेटलमेंट कर, एग्रीमेंटाक यो आनी कितें दी आनी मॅटर कवर कर. कोर्टान वर्साच्या वर्सां वयतली भाव भयणांनो. सगळीं चालूच उरतली, दुस्मानकाय चालूच उरतली. आनी क्रिस्तांव कोणलो म्हणटा भाव एंगेज्ड आहा. आनी देवाचें उतर मार्क 11:25 म्हणटा, जेन्ना तूं मागणें करपाक म्हाज्या फुड्यान येताय, तुज्या पयल्या भावाक बोक्षी. भावाक बोक्षी नासतना भाव भयणांनो आमी मागणें करता आनी मागीर म्हणटा हांव देवान आमच्या मागणें आयकोंक जायना. प्रिंसिपल तेजो कायदो जावन आसा भाव भयणांनो. देवाचो कायदो जावन आसा की मागणें करच्या पयलीं तुज्या एगेन्स्ट कोण आहा पळय ताका बोक्षी. आनी मागीर आमी देवाक ब्लेम करता, ना देवान आयकोंक ना. अनफॉरगिवनेस इज एन अम्ब्रेला अगेन्स्ट युअर ब्लेसिंग्स. एक सोत्री जावन आसा भाव भयणांनो, आनी सोत्री जेन्ना फुलयली तुजी बेसां सगळीं सायडीक पडटात, तुजेर पडना. चूक कोणाची? सिस्टर जोनिना तुजो मायक बंद कर, एको जाता.
चूक कोणाचे भाव भयणांनो, बेसांव तुका तर जाय नाल्यार बोगसोणें, द वीड ऑफ अनफॉरगिवनेस हॅज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉयल. हो हे कितें म्हणटा सिस्टर, विडाक कितें म्हणटा, नोडणी. नोडणी तुवें ही काडपाक जाय. अनफॉरगिवनेसाची नोंदणी तुवें काडपाक जाय. भाव भयणांनो, उगडास धरा. पयले आमी जेन्ना शेतान आतां जून स्टार्ट जाला, आयच्यान वयान थोड्या जाग्यांचेर पावस पडला आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा की जेन्ना आमी नोंदणेक वयता जाल्यार पयलीं आमकां शेताची सॉयल आमी तयार करूंक जाय. आमची सॉयल तर तयार ना भाव भयणांनो, आमचो तर हार्ट कंडिशन सारकें ना जे आमची सॉयल जावन आसा, नाजाल्यार कशें जातलें, कशें घडोवन येतलें. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें मागलाय तें तुका कशें मेवतलें. आनी मागीर आमी देवाक म्हणटा देवान आमचें मागणें आयकोंक शकना कित्याक तुवें कायदो मोडलो. तेजें उतर म्हणटा मागच्या पयलीं बक्षी. आमी बक्षिता कित्याक बोगसोणें दिवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण बोगसोणें दिवपाक इजी जाता भाव भयणांनो केन्ना, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर आमी पातयेता. पवित्र आत्म्यान सांगता. हांवें हें केलां पळय तें हांव सांगता भाव भयणांनो, हांवें केलां पळय तें सांगता. म्हाकाय बोगसूंक जायनासलें, पूण जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचो आदार मागोंक लागलो, पवित्र आत्म्यान म्हाका बोगसुपाक खूब आदार मेळ्ळो. आनी आमची भाव भयणांनो दुस्मानकाय चालूच आसता. कित्याक लागून, प्रॉपर्टीक लागून, पयशांक लागून. पांय मायन जोडून धरलेले, मरोन गेलो त्या पयशांक झगडटा, ते प्रॉपर्टीक झगडटा. खंयच घेवन वयची ना कांय. आनी फुडें मागीर देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळय. प्रेज गॉड. सिस्टर सातये वाज. तुमचे मदें कोतले आसात तेच एकदमूच वायट. तुमी ओनीत सोंसल्यार ओदीक बरें न्हय. तुमकां नागूंक दिल्यार ओदीक बरें न्हय. भाव भयणांनो इंग्लिशीन अशें म्हणटा, नाव देरफॉर इट इज ऑलरेडी एन अटर फेलियर फॉर यू that you go to the law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourself be cheated? भाव भयणांनो सा पावलो हांगर म्हणटा आमकां लॉज ही, आनी आमी म्हणटा एकामेकाच्या आड वयता, एकामेकाच्या आड उलयता आनी आमी कायदो फुडें करता आनी देवाचें उतर आमी फाटीं करता भाव भयणांनो. आनी सा पावलो म्हणटा एक टायम तुका म्हणटा तुजो जागो, तुजी प्रॉपर्टी, तुजे पयशे एक टायम तुका हे प्रॉब्लमांक लागून तुका कोर्टाक वचपाक नाका म्हणून तुवें सोडून दिले, नाजाल्यार तुवें देवाचें उतर पाळलें. हांगर म्हणटा वाय डोंट यू नॉट रादर लेट युअर सेल्फ बी चिटेड. म्हणटा आसूंक म्हणटा, गेले नाल्यार वचोनी म्हणटा, पूण एकामेकाच्या आड वचनाका नाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हू म्हणटा, कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताचे कुडीचेरूच आमी आड वेता. देवाचें उतर म्हणटा भाव भयणांनो 1 Corinthians 12:27 वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आमी जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. आमी इग्रोज इग्रोज म्हणचे आमी सगलीं इग्रोज जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आमी जेजू क्रिस्ताची कूड भाव भयणांनो. आनी एक तितूरलो मेंबर दुसऱ्या मेंबराच्या एगेन्स्ट वयता, एक कूड दुसऱ्या कुडीच्या एगेन्स्ट वयता. आमी एक कुडीन भाव भयणांनो जायते वस्तू आहा, हात आहा, पांय आहा, लॉट ऑफ पार्ट्स इन अ बॉडी. पूण आमी म्हाजो हातीन तर म्हटलें ना, म्हाका पांव कितें सांगता तें म्हाका करपाक नाका. आनी म्हाज्या तोंडान म्हटलें ना, हांव आयज हात उजार करिनासतना म्हाका जेवपाक जाय. आनी हातीन म्हटलें ना, आयज हांव तुका तोंडाक जेवण दिवचो ना. जायना भाव भयणांनो. कूड म्हणजे एक वेल ऑयल्ड मशीन, सारकें ऑयलिंग केल्लें मशीन हें, सारकें एकदम स्मूथ चलता. अशें जावन आसपाक जाय भाव भयणांनो. देव म्हणटा एक टायम तुका तुजी प्रॉपर्टी गेली जायत, तुजे पयशे गेले जायत, तुका उणें जालें जायत,
पूण तूं तुज्या तर भावाच्या आड वचोंक ना नाल्यार भावा भयणानू देवाचें उतर म्हणटा व्हरतें तुजें तुवें काम केलें. पावलू म्हणटा तुजे पयशे तर गेले पूण तुवें देवाचें उतर तर मारलें. उत्मीक कायदो तुवें मारलो नाल्यार व्हरतो तुजो इनाम भाव भयणान. आनी आमी ह्या संवसारा प्रमाणे जियेता. खंय घेवन वयतले भावा भयणानू पयशांची आस, बाटांची आस, मेळोंक ना, उणें पडलें, नो प्रॉब्लम, व्हरतो तुजो इनाम स्वर्गार. तूं ह्या संवसारान 120 वर्सां मॅक्झिमम आनी एक 5-6 वर्सां सुबेज वचत. जेनेसीस 6:3 म्हणटा 120 वर्सां जियेतले मनीस, 120 वर्सां जियेतले. तेज्या वयल्यान मातशें एक 5-6 वर्सां सुबेज वचोंक शकता भाव भयणान. तेज्या उपरांत तूं गेलो यात्री, तूं गेलोय स्वर्गार, हांगुल्लें कितें व्हरोंक शकता. पूण आमची झगडी ह्या पयशां खातीर, आमच्या प्रॉपर्टी खातीर, कोणें हें केलें, तेणेन शेड घातली, तो म्हाज्या घरार येयला, तेजो आमो हांगर पडटा, तेजे थंय पडटा, ही झगडी भाव भयणान. सेटलमेंट आमी करूंक सोदिना. तेणेन 10 गायी मारल्यो, हांव 20 मारतलो. आनी देव म्हणटा बोगसणें दिनाय नाल्यार म्हाज्या राज्यान तुका जागो ना. जेजून कितें केलें भाव भयणानू, खुर्सार गेलो तेन्ना म्हटलें सर्गीच्या बापा बक्षी तेंकां, तें नकळो तें कितें करता पळय. खुर्सार पासून बोगसणें दिलें भाव भयणानू. आतां तुमी म्हणटले तो जेजू, खूब जाण अशेंय म्हणटा तो जेजू, पूण तुका खबर ना तुज्या भितर जेजू जियेता तो. तुजी कूड ही जेजूची कूड म्हणून तुका खबर ना. आनी आमी फुडें पळयतले हांव देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. 8वो वर्स सिस्टर. कोण पडतेच ओनीक आनी नागोंक तुमीच करतात आनी त्योय बी तुमच्याच भावा भयणीक. आनी फुडलो वर्स. देवाच्या राज्याचें दायज खोट्या मनशाक मेळचें ना म्हूण नकळत तुमी फसोवंक नाकात. उजडी मनशां, कुड्ड्या देवाक बसपी, प्रवादारी, कामचारी, आपलेच लिंगाच्या मनशां कडेन फजोडपणां करपी. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. हांगर देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. डू यू नॉट नो दॅट द अनरायटस वील नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. भाव भयणानू देव हांगा पावलो म्हणटा. समज तुजो जागो तुज्या भावान जावं भयणीन तुका त्रास करून तुका घेतलो नाजाल्यार देव म्हणटा तांकां सर्गीचें राज फावो जावचें ना, तो जागो फावो जालो जाय. सर्गीचें राज तांकां फावो जावचें ना म्हणटा भाव भयणानू. सर्गीचें राज म्हणजे साल्वासांव. साल्वासांव तांकां फावो जावचें ना, कित्याक देवाचो कायदो, देवाची मांडणी ती धरिना. तुका स्वर्गार तुका कांयच इनाम ना भाव भयणानू. ह्या संवसारान तुका घडयेक तो जागो मेळलो जाय. ह्या संवसारान तूं कोर्टान वचोन तुका त्या कोर्टान दिले जायत. पूण देव म्हणटा स्वर्गार तुका तेज्या कांयच फायदो जावचो ना. कांयच फायदो जावचो ना. कित्याक तूं तुज्या भावाक नागोवन वयर सोदतलो. डू यू योरसेल्फ डू रॉंग एंड चीट and you do these things to your brethren, don't you know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? खबर ना तुका. समज तुवें रॉंगली तुवें घेतलोय ना, तुका खबर ना काय म्हणटा. भाव भयणांनो अशेंच आमचें जाल्लें आसा. ताका लागून आयज नियाळ करया. आमच्याच भाव भयणांचेर आमी केसी घातलेल्यो आहा. आमी झगडटा प्रॉपर्टीक लागून, पयशांक लागून. पाय मरून गेलो, माय मरून गेली आनी ती हाल्लीन तेन्ना कांय बरेंपण दिवंक ना. पूण आतां हे प्रॉपर्टीक लागून. आनी काल 1-2 दीस जाले म्हाका कोण तरी सांगतालो मायन येयली, आपणाच्या घरा धरली, तेज्या कडल्यान पेपरां सायन करून घेतली आनी हाडली आनी पुत्तून तेंगेर सोडली भयणीगेर. भाव भयणान उरली नाडपणां आमी करता. एकूच फामील पूण एक भयण दुसरे भयणीचेर आड वयता.
खंय पावल्यान भाव भयणानो आमी खंय घेवन वयतली ना आमी गिरेस्तकाय. आमी तर म्हणटा आमी जेजू क्रिस्तान आसा, नाजाल्यार ही फळां आमची आसपाक जायना. चितात भाव भयणानो, नियाळ करा देवाच्या उतराचेर, देवाचो कायदो वयर घाला, उणें पडप काय भियेनाकाय. सर्गीच्या राजान व्हरतो तुजो इनाम, व्हरतो तुजो इनाम भाव भयणानो. आनी हांव कितें उलयतां पळय तें हांव कोत्तलो म्हणून हांव उलयतां. म्हाजोय डॅडी आतां जितो आहा, म्हाका एक भाव आहा आनी दोगी भयणी आहात, आमी 4 जाणां. पूण हांव म्हाज्या प्रॉपर्टी फाटल्यान धांवचो ना. आनी हांव आमच्या भितर सेटलमेंट जायना नाल्यार हांव सोडून दितलो. हांव आतांच सांगतां, देवाचें उतर हांव धरतलो. म्हाका ह्या संवसारान उणें पडत, म्हाज्या भुरग्यांक ह्या संवसारान उणें पडत, पूण सर्गीच्या राजान तांकां उणें पडचें ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर सांगता. आनी हांव देवाचें उतर मानपाक रेडी आहा. आनी हांवें मानलां आनी हें आतां हांव म्हाज्या लायफान हांव करीत येता. आमी करपाक जाय भाव भयणानो. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता, पूण म्हाज्या भावाचेर म्हाज्या भयणीचेर आमी हाड. फायदो ना भाव भयणानो, फायदो ना. आसूं उणें पडटा पडो, मरचिनान भाव भयणानो. आमी भुकेन मरचिना. देवान सांगला सुकण्यांक तर आपूण खाण दिता, नाल्यार तुमकां आपूण दिवचो ना. मॅथ्यू 6 आमकां सांगता. तर आपूण तर म्हाज्या ह्या सुकण्यांक, वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक तर जेवण खाण दिता, तुमकां आपूण दिवचो ना. आमकां आमच्या देवाचेर विश्वास ना भाव भयणानो. आनी आमी आमच्याच आड वयता, आमच्याच भाव भयणांचेर आमी आड वयता, आमच्याच फॅमिलीचेर आमी आड वयता. गरज ना भाव भयणानो, गरज ना. चिंतुया हेचेर मातशें आनी देवाचें उतर पाळून करुया. नेक्स्ट वाच सिस्टर. ओके ना सिस्टर हांव आसता, राव फुडें. डू नॉट बी डिसीव्ड नायदर फॉर्निकेशन. राव सिस्टर राव. आनी हांव दुसरो वचन घेता, एक मॅसेज म्हणटा पळय तो सिंपल आहा, तो घेता हांगर आतां. Don't you realize that this is not the way to live? Unjust people who don't care about God will not be joining the kingdom. Those who use and abuse each other. आमी भाव भयणानो यूज करतात आनी आमी एब्यूज करतात. आनी हांगा देवाचें म्हणटा abuse sex, abuse the earth and everything in it. Don't qualify as citizen in God's kingdom. A number of you know from experience that I am talking about. For not so long ago they were on the list. Since they have been cleared up and given a fresh start by Jesus our Master, our Messiah, and by our God present in us, the Spirit. आणि हांगर अशें म्हणटा भाव भयणानो, don't you know neither fornication म्हणजे भाव भयणानो, फॉर्निकेशन म्हणजे आमी रिलेशन्स दवरता, रिलेशन बिफोर मॅरेज. और नॉर आयडल्टरी म्हणटा आमी मुर्त्यांक आमी वर्शीप करता, बसता. आनी फुडें म्हणटा अडल्टरी म्हणचे भाव भयणानो काजारी बायल आनी काजारी बायल आनी दादलो दुसरे काजारी बायले वांगडा जावं दुसरे बायले वांगडा जावं दुसऱ्या घोवा वांगडा रिलेशन दवरता पळय ताका अडल्टरी म्हणटा. बियॉन्ड युअर मॅरेज, एनी सेक्शुअल रिलेशन बियॉन्ड युअर मॅरेज, अडल्टरी. आनी हांगर देवाचें उतर सांगता होमोसेक्शुअल. आनी आतां भाव भयणानो हांव तुमकां सांगता कित्याक हे होमोसेक्शुअल आनी लेस्बियन हेजेर हांव सांगता कितें जालां पळय तें.
आता थोड्या कंट्रीनी वो कायदो केला की इट इज ओके. इट इज नॉट ओके. गॉड क्रिएटेड एडम फॉर ईव, नॉट स्टीव. एडमांक स्टीव गॉड देवान क्रिएट करूंक ना, एडमांक ईव क्रिएट केली. एडम एंड ईव कॅन जॉईन टुगेदर, नॉट एडम एंड स्टीव. दाल्ल्यांक एकठांय जावपाक देवाचो हुकूम न्हू, बायलेक आनी बायलेक एकठांय जावपाक देवाचो हुकूम न्हू. कंट्रीनी कायदो केलो म्हणून देवाच्या कायद्यावर व्हरतो हो कायदो न्हू भाव भयणां. आनी हे आमचे कल्चर जाल्लें आसा. दाल्लो दाल्ल्या भारी रावता, बायल बायले भारी रावता. आनी आमची सोसायटी म्हणटा इट इज ओके. नो, इट इज नॉट ओके. द वर्ड ऑफ गॉड सेज. हांगर बरोवन दवरलेलें आहा. आनी हें पवित्र पुस्तक कितक्या पयलीं बरोवन दवरलेलें आहा. हे लोटाच्या टायमार हेंच घडटालें भाव भयणांनो. सोडोमांक हेंच घडटालें आनी जेजून उजो धाडलो तुमचो आनी कोवार केलें. उगडास दवरा भाव भयणांनो. गॉड डिडंट क्रिएट एडम एंड स्टीव. गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव. ईव बायल आनी एडम दाल्लो. दाल्ल्याचो आनी बायलेचो संबंद देवाच्या उतरा प्रमाणे. दाल्ल्याचो दाल्लो हो देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. रॉंग ते रॉंग. रायट करूंक सोदिनाका भाव भयणांनो. एडम गॉड क्रिएटेड फॉर एडम ईव, नॉट स्टीव. आनी आमी म्हणटा इट इज ओके. इट इज नॉट ओके. यू विल बी डिस्ट्रॉयड इन हेल. You might have the pleasure now, पूण उज्यान भासतले उगडास जरा. हे देवाचे उतर सांगता भाव भयणांनो. हेचेर आमी नियाळ करपाक जाय. नॉर थीव्स, नॉर कविटसनेस, नॉर ड्रंकननेस, नॉर रायवलरी, नॉर एक्स्ट्रनर will inherit the kingdom of God. चोरताय नाल्यार तुका सर्गीचें राज ना. दुसऱ्यांचेर वायट चिंताय नाल्यार तुका स्वर्गीचें राज ना. कविटनेस, दुसऱ्यांचे प्रॉपर्टी, ग्रीड. कविटनेस म्हणजे ग्रीड, दुसऱ्यांचे आस तुका. आनी ड्रंकननेस, सोरो पिवप. ड्रंकननेस म्हणजे टायट जावप, सोरो पिवप. आनी आमी म्हणटा इट इज कूल. पार्टयेक सोरो ना नाल्यार पार्टी जावची ना भाव भयणांनो. If there is no alcohol, there is no party. पण आमी चेंज करपाक जावो कायदो. आनी देवाच्या उतरान आसलेली मनशां हें करता भाव भयणांनो. दुखीची गजाल. दुखीची गजाल की देवाच्या उतरान आसलेली आपणाच्यो पाटयो सोरो आसल्या बगर पाटयो करिना. दुखीची गजाल जावन आसा. हांव जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो म्हाका दिसता भाव भयणांनो हांव म्हाजें वर्तेपण सांगना, पूण हांव तुमकां सांगता करूंक जाता. सांगूंक सोदता तें इतकेंच करूंक जाता. आमगेर म्हाका दिसता आमच्या बड्डेयांक उणें 7-8 वर्सां जातलीं आमी कोणाक लिक्कर म्हाज्या घरान हांवें सर्व करूंक ना. हांव कोणाकूच सर्व करिना. म्हाज्या घरा कडल्यान स्टार्ट जावपाक जाय. आनी हांवें निर्णय घेतलेलो. म्हाजी तिगा चेडवां हांवें निर्णय घेतलेलो तिगाय चेडवांच्या एका हांव सोरो वाटचो ना काजारान. ऑलरेडी एका चेडवाच्या न्हवऱ्याक हांवें सांगला काजाराक सोरो ना. चेंज करूंक जाय. देवाचे उतर हांगर येयलो आनी दिलो आनी मागीर गेलो आनी सोरो वांटलो आनी दुसऱ्यांक सोरो दिलो आनी आपूण सोरो पियेलो. नाजाल्यार कित्याक देवाचें उतर हांवें दिवपाक जाय? हांव तें करतलो नाल्यार हांवें देवाचें उतर कित्याक दिवपाक जाय? हांव पाळचो ना नाल्यार हांव दुसऱ्यांक देवाचें उतर कित्याक शिकयतलो? हांवें पयलें पाळपाक जाय. हांवें देवाचें उतर पयलें पाळपाक जाय. तेन्ना हांवें दुसऱ्यांक सांगपाक जाय. उगडास धरा भाव भयणांनो. घरा आमी पयल्यो स्टार्ट करुया ह्यो पाटयो. सोरो नासतना पाटयो करा. देव म्हणटा हांगर ड्रंकननेस इज दे वील नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. मागीर देवाक थंयसर गेल्या उपरांत बोटां दाखयनाका. हे देवाच्या उतरान बरयलेलें. आयज म्हाका पवित्र आत्म्यान हेजेर उलोवंक लायला आनी ताका लागून हांव उलयतां. हांव मोगान उलयतां भाव भयणांनो. सोरो हांवूय पियेतालो, सिगरेटी हांवूय ओडटालो, ड्रग्सूय हांवें केल्या.
सगळे केल्या, करूंक ना हितूरले हे हांगर बरोवन दवरलेले आहा तितूरले करूंक नासलेले कांय ना. पूण जेन्ना देवाच्या उतरान तूं येयलो नाल्यार लायफ चेंज जावपाक जाय. आय एम एक्सचेंज्ड. हांवें देवाचे जेजू क्रिस्ताचे म्हाज्या लायफान जिवीत घेतला. आतां म्हाजो आनी तेजो करार जाला. उगडास धरा भाव भयणानू, आमचो एक करार जाला. आमी देवा वांगडा आमचें काजार जाला, आमचें लगीण जाला, आमी एक जाले हांव जेजू क्रिस्तान. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी फुडें सिस्टर 11 वाज. तुमचे मदीं उसणी कांय जाणां आदी आसली, पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवंक नितळ, पवित्र आनी देवाक मानवलोलीं जाल्यात. आनी भाव भयणानू हांगर देवाचें म्हणटा, इंग्लिशीन म्हणटा, इन सच वे सम ऑफ यू बट यू वे वॉश्ड. कशी धुल्यान भाव भयणानू? जेजून आपणाच्या रोगतान धुल्यान. उदीक घेवन न्हावडोंक ना भाव भयणानू तुमकां. जेजून आपणाच्या रोगतान धुल्यान. पवित्र आत्म्याचो आमी जेन्ना स्नान घेता तेन्ना आमकां उदकान धुल्यान, पूण आमची पातकां जेजून रोगतान धुवन काडलेली आहा. सेंटिफायड म्हणजे आमकां नितळ केल्या, आमकां होली केल्यान, आमकां पवित्र केल्यान. तेणें आपणाच्या रोगतान धुवन आमकां पवित्र केल्यान. आनी जस्टिफाय म्हणजे आमी रोंगान आसलीं, आपूण ते वचोन शिक्षा भोगली आनी आमकां सुटका दिली. सो वी आर जस्टिफायड बाय हीज डेथ. ते आमकां मरण आसलें तो वयता आनी आमचें मरण आपूण मरता आनी आमकां जस्टीस दिता. चल म्हणटा ना, तूं वच, हांव तुजो जागो घेता. आनी भाव भयणानू, ही क्रिस्तांव आमी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जिजस एंड बाय द स्पिरीट ऑफ आवर गॉड. आमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही सुटका मेवता आनी पवित्र आत्म्यान आमकां ही सुटका मेवता भाव भयणानू. आनी आमी आमचें लायफ बेश्टेंच इबाडलां भाव भयणान. देवाचें उतर आमी सजमोंक ना. आनी भाव भयणानू, आयज हांव हें उलयतां, हें पवित्र आत्मा म्हाजीशीन सकाळच्यान उलयता. आनी हांव एकलोच उलयना भाव भयणानू. हें हांवें कितक्या जाणांक सांगलां. सिस्टर आलिफाक सांगलां, सिस्टर शर्मिलाक सांगलां, म्हाजे बायलेक सांगलां, म्हाज्या भुरग्यांक सांग म्हणून सांगलां. भाव भयणानू, हांव एकलोच सांगना. हांव जायते म्हाजीशीन पवित्र आत्मा उलयता. हांव इमिजिएटली म्हाजें टॉपीक चेंज करता आनी त्या उतरान म्हाजीशीन पवित्र आत्मा उलयला तें हांव तुमकां सांगता. भाव भयणानू, 2 दीस आदीं कितें जालें तें सांगता. हांव कोणाक तरी मिनिस्टर करतालो एके भयणीक UK, आनी ती म्हणूंक लागली, आपणाक देवा वांगडा संबंद वाडोवपाक जाय. कितें करूंक आपूण ब्रदर? आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. स्क्रिनीचेर म्हणूंक लागलो, पवित्र आत्म्याचो म्हणजे देवाचो फोटो घाल आनी स्क्रीन सेवर आनी होम स्क्रीन डव फोटो घाल. आनी हांवें हे भयणीक सांगलें. त्याच टायमार म्हाका सांगलें डवाचो फोटो घाल. आनी हांवें हे भयणीक सांगलें डवाचो फोटो घाल आनी म्हूण जितके टायम तूं मोबायलाक हात लायतले वो पवित्र आत्म्याचो फोटो तुज्या फुड्यान येतलो, डवाचो फोटो येतलो. तितक्या तेन्ना म्हूण आर्गा तुका सर्गीच्या बापा, आर्गा तुका जेजू क्रिस्ता, आर्गा तुका पवित्र आत्म्या म्हाका चलय. आनी भाव भयणानू, ताका सांगलें आनी इमिजिएटली हांवें लागू केलें. म्हाजे बायलेक सांगलें. मागीर थोडे म्हाज्या बारी जी रेगुलर चॅट करता तांकां सांगलें. सिस्टर शर्मिलाक सांगलें अशें जालां म्हणून. कित्याक म्हाका तर कितें मेवलें रेवलेशन भाव भयणान हांव इमिजिएटली शेअर करता. आनी आयज बायबल क्लासा म्हणटत आयज हांव तुमचेशीन शेअर करता. हें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, फोटो धर, हो देवाचो फोटो धर. जितके टायम ह्या देवाक पळयतले म्हूण जेजू हांव तुका आर्गां दिता, सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता, पवित्र आत्म्या म्हाका चलय. आनी हांव हें म्हणत आहा भाव भयणानू, 2-3 दीस जाले कंटिन्यू. जितके टायम मोबायलाक पळयता हें म्हाका पवित्र आत्म्याचे देवाचे फोटो येता, तितके टायम भाव भयणानू हांवें म्हणत आसता, संबंद म्हाजो देवा वांगडा वाडयता.
उगडास कोत्ता हे म्हाका डब. आनी म्हाका फाटीं कोणें दिसालेलें, ब्रदर सदांच तुज्या बोटान रिंग्स असतात, तीन रिंग आहा भाव भयणानू. हे म्हाजे बँड रिंग, म्हणजे लोकणा दिसा आमी घालता पळय ते, आमी काजारा दिसा घालता पळय ते. हे 25 वर्सां जाल्या पळय ते आमचे काजारी जिविताक हे 25 वर्सां. आनी ह्या रिंगाचेर भाव भयणानू म्हाजे जिजस म्हणून बरयलेलें आसलें आनी फ्लोरिसंट आसलें. पूण हे फ्लोरिसंट आसलें ते गेले. पूण हे रिंग म्हाज्या भाव भयणानू म्हाज्या हातींतले आजून पासून केन्ना भायर सरोंक ना. कित्याक ते फ्लोरिसंट जिजस बरयलेले ते गेले जायत, पूण हे रिंग म्हाका जेजूचेर म्हाका कोरार उगडास करता. जेजू वांगडा म्हाजें लगीण जालां म्हणून हो म्हाका उगडास करता. हे म्हाज्या जेजू वांगडा लगीण जालां पळय तेजें रिंग भाव भयणान. This ring is my marriage to Jesus. And this ring will never be away from my finger. Thank you, Jesus. आनी भाव भयणानू हांव तुमकां कित्याक सांगता भाव भयणानू, जे पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलां तें हांव तुमकां शिकोवंक सोदतां. देवान सांगलें, फ्रीली यू हॅव रिसीव, फ्रीली यू गीव. तुका हांवें तर जाणवाय दिल्या ती दुसऱ्यांकूय तूं दी. आनी भाव भयणानू अशें म्हाजें रिलेशन वाडटा. हे मुदयेक पळयता तेन्ना हांव जेजू क्रिस्ता वांगडा लगीण जालां म्हाका उगडास येता. मोबायलाक पळयता तेन्ना पवित्र आत्म्या हांव उलो मारता, सर्गीच्या आर्गा तुका सर्गीच्या बापा, आर्गा तुका जेजू क्रिस्ता, आर्गा तुका पवित्र आत्म्या तूं म्हाका चलय. 4 लायणी भाव भयणान, पूण वाडटा रिलेशन. आनी हे हांव 3 दीस 4 दीस करता. आयज म्हाका हें रेवलेशन पवित्र आत्म्यान दिलें. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. 12 वाज सिस्टर. कोण म्हणत मोच्यान सगळें करूंक येता, होय, पूण सगळेंच मोच्यान आडावंक पडना. फुडलें वाज सिस्टर. सगळें मोचें करूंक येता खरें, पूण क्रिस्ताचो हांव गुलाम जावचो ना. आनी ताचे फुडलें वाड. आनी कोण म्हणत खाण जेवण पोटाक आनी पोट खाणा जेवणाक, होय, पूण ही दोनूय देव नाटक करतलो. दोर एका मनशाची कूड पोजोळपणाक पेटोवपाची न्हय, ती सोम्याक पेटयलोली आसा. तशेंच सोमी दोर एका मनशाचे कुडीन तिकाण करून ती आपली करून घेतात. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आनी हांगोर इंग्लिशीन अशें म्हणटा भाव भयणानू, ऑल थिंग्स आर lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Food for the stomach and the stomach for food, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God both raised up the Lord and will raise us up by his power. भाव भयणानू उगडास धरा. भाव भयणानू आमकां लागून हो कायदो केल्लो, कायद्याक लागून आमी करूंक ना. भाव भयणानू कायदो आमकां दाखोवपाक आहलो की आमकां एक सोरवंडार जावं म्हणून, आनी हो कायदो जेजू क्रिस्त धरून गेला. आमकां आमच्या खातीर हे पोट केल्ले पोटा खातीर आमी करूंक ना. भाव भयणान देव म्हणटा, हे कुडीच्यो ज्यो मांडण्यो आहा तुज्यो, ही कूड तुजी वयतली, तुका नवी कूड मेवपाची आहा, सर्गीची कूड. यू वील हॅव अ स्पिरिच्युअल बॉडी. आनी ही भाव भयणानू इज द ग्लोरी ऑफ गॉड. ही कूड आमची जी आहा ती मातयेक वयतली भाव भयणानू. आनी हे कुडीन आमी सगळीं पोजोरपणां करता. देव म्हणटा, हे सगळें तुका कांय फायद्याचें, तुका उगडास ना. तुजी कूड जेजू क्रिस्तान विकती घेतल्या. आमी विसरल्या भाव भयणानू, जायते आमी विसरल्या. हांव कबर करपाक सोदता म्हणून मातसो फास वयता. सिस्टर वास. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो, तसोच तो आपले कुडीन आमकांय पुनर्जीवन करतलो. तुमच्यो कुडी जेजू क्रिस्ताचे सांदे म्हूण नकळत तुमी, म्हणटोच क्रिस्ताचे सांदे घेवन एके शिंदोळ
बायलेचे सादे मोच्यान करूंक येता ना की ना. जो मनीस एके शिदोळ बायलेक एकटवता तो तिचे कडेन एकूच कूड जाता म्हूण नकळत तुमी. कित्याक पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणलोलें आसा, ती दोगां एकूच कूड जातली. आणि पुढे अनेक पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान जियेतात ती एक जिवन जियेतात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता हे देवाचे उतर म्हणटा, डोंट यू नो दॅट युअर बॉडीज आर मेंबर्स ऑफ क्रायस्ट. खबर ना बा भयणानो, आमी जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. सगळी इग्रोज बा जेजू क्रिस्ताची कूड, आमी तेजे सांदे आमी विसरल्या बा भयणानो. शाल आय देन टेक द मेंबर्स ऑफ क्रायस्ट and make them members of a prostitute? Harlot म्हणजे prostitute. Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Certainly not. Or do you not know that he who is joined to a prostitute is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh, but the who is joined to the Lord is one spirit with him. बा भयणानो, जायते टायम आमी कितें करता, हांगा देवाचें उतर म्हणटा, तुमकां खबर ना ही कूड जेजू क्रिस्ताची म्हणून, आनी आमी जेजू क्रिस्ताचे सांदे म्हणून तुमकां खबर ना. आनी बा भयणानो, जायते टायम आमकां खोशी मेळपाक आमी कितें करता, खंयचे बायले लागीं वयता दुसरे, खंयचे दुसरे दादल्या लागीं वयता आनी दुसरो संबंद जोडटा. पूण देवाचें उतर सांगता, कोणाय बारी संबंद जोडलाय, हांगर म्हणटा प्रॉस्टिट्यूट म्हणटा, तेज्या बारी संबंद जोडलाय नाल्यार तेज्या बारी तेजे कुडीन एक जालोय तूं. जेन्ना तेजे कुडीन एक जालोय, तेज्या भितर पळय मेळे आत्मे आसले ते तुज्या भितर येतले. भाव भयणानो, उगडास तर. The evil spirit inside of will start manifesting in your body because you became one in flesh. आणि देवाचे उतर हांगर सांगता, तुमकां खबर ना हे कुडीचे म्हणून कितके म्हणून तुमी दुरुपयोग करतले. देवाचे उतर सांगता, दादलो दादल्या बारी न्हिदता, बायल बायले बारी न्हिदता, आनी हांगर म्हणटा दुसऱ्या बायला बारी वचून तुमी प्रॉस्टिट्यूटा कडेन वचून वयता म्हणटा. तुमकां खबर ना ही कूड कितें पळय ती. आनी हांगर फुडें म्हणटा, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान एक जाल्या, एक म्हणचे अशें भाव भयणानो, वेन वी आर वन, नॉट इन द फ्लॅश बट वी आर वन इन द स्पिरीट. हांगर देवाचें उतर म्हणटा, जो मनीस एके बायले वांगडा एकठांय जाता तो कुडीन एकठांय जाता आत्म्यान. ही इज नॉट जॉयन्ड इन द स्पिरीट, ही जॉयन्ड इन द फ्लॅश. they two become one flesh म्हणटा, one spirit म्हणना. पूण जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान एकठांय जाता तेन्ना आमी एक आत्मा जाता. हांगा देवाचें उतर म्हणटा, बट ही हू इज जॉयन्ड टू द लॉर्ड इज वन स्पिरीट विथ हिम. एक आत्मा जाता भाव भयणानो. पवित्र आत्मा आनी म्हाजो आत्मा एक जाता, देवाचें उतर सांगता. आनी म्हाजो आत्मा आनी जेजूचो आत्मा तर एक जाला, आमी ह्या पोजडेपणां करता म्हणटा देवाचें उतर. हे आमी वायट बायला बारी वायट दादल्या बारी आमचो संबंद जोडटा. देवाचें उतर भाव भयणानो, आयज म्हाजेशीन हें सकाळच्यान हें उतर म्हाजेशीन उलयता म्हणून हो टॉपीक घेतला. सकाळ फुडें हें देवाचें उतर उठ्ठा थंयसरूच हा हें देवाचें उतर म्हाका पवित्र आत्म्यान दाखयलां. आनी फुडें वाजुया. 18 वाज सिस्टर. पोजडपणान निबेल सोडून दियात. मनशां करतात ती हेर सगळीं पातकां कुडीन भायली, पूण पोजडपण करतात ती आपलेच कुडीचेर आड पातो करतात. पुरो सिस्टर, पुरो सिस्टर. हांगर flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he commits sexual immorality, sin against his own body. भाव भयणानो, sexual sin is in your body itself. One flesh becoming joining to another flesh. आणि हितून जायते सेक्शुअल इमॉरलिटीन जायते येता.
पोर्नोग्राफी नंबर 1 आतां पोर्नोग्राफी चल्ल्या. मागीर दुसरे भाशेचे जायते भाशेंच्यो हांव हांगा बायबल क्लासीन म्हणोंक सोदिना ते. तुमकां खबर आहा कसले कसले हॅबिट्स आसता पळय ते. आपणाक सॅटिस्फाय करपाचे जायते हॅबिट्स आसात आनी हे सगळे आमी यूज करता म्हणटा. थोडी जाणां आपणाचे कुडीक बॉयफ्रेंडान कितें म्हटलें, मारली कातोर हातीर, सुसायड, हँगींग. आयज म्हाका एक भयण सांगताली, धाकटुलो भुरगो, गर्लफ्रेंड UK आहा, कितें तेंच्या भितर जालें, आंगार फास दिलो. कोणाक दिलोय आत्मो? आत्मो कोणाक दिलोय? देवाक दिलोय काय सैतानाक दिलो? सैतानाचे भुरगे जाले भाव भयणानू. जुदास जाल्लो आनी आमी जातात मागीर ते जुदास. कट करता, जे नासतना रावता. कोणाक ट्रास कोत्ताय? तुजे कुडीक ट्रास कोत्ताय. जेजू क्रिस्ताक तूं ट्रास कोत्ता. तुजे कुडीक ट्रास कोत्ताय जाल्यार तूं जेजू क्रिस्ताक कोत्ता ट्रास कोत्ताय. कित्याक जेजू क्रिस्तान तुका विकतो घेतलो, तेज्या रोगतान तुका धुलोलो आहा, तुका तेणेन सोतपण केल्लें आहा. ही सेंटिफायड यू, तुका तेणेन होली केल्लो आहा, नितोळ केल्लो आहा. आनी ही जस्टिफायड यू, तुका तेणेन सोतपण दिल्लें आहा, आपूण तुजें मरण घेवन. पूण भाव भयणानू, आमी कट करता आमचे कुडी, जेय नासतना रावता आनी सुसायड करता. आनी जायती भाव भयणानू कुडी आड पातकां, कुडी आड पातकां आमी जायती करता. एवढाच जरा भाव भयणानू, हांव म्हणना हांव सांग, हांवें कुडी आड जायती पातकां केल्या. पूण देवाच्या उतरान येयल्या उपरांत आमी चेंज जावपाक जाय भाव भयणानू. कित्याक वी हॅव एन एक्सचेंज लायफ. एक्सचेंज केला जेजू क्रिस्तान आमचें जिवीत. आतां तरी आमी ही सगळी पातकां कुडींतली सोडपाक जाय. देवाचें उतर सांगता. टायम भाव भयणानू, आमी क्रिस्तांव म्हणटा आनी आमी तर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आसा आमचो सोमी दोनी आनी आमचो सरवंडार, आनी हें तर आमी सगळे तरी करीत आहा भाव भयणानू. जाल्यार सा पावलू म्हणटा, खंय हाय तूं? सैतानाक तुवें वाट दिल्या तुजें लायफ पिड्यार करपाक. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. 19 वाच सिस्टर. तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमचे सोबीन ठिकाण करून आसा. तो तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय, हे नकळत तुम्ही. भाव भयणानू, हांगर देवाचें उतर अशें म्हणटा. आनी जायते टायम भाव भयणानू आमची चूक जाता. आमी देवाचें उतर दिता, तेंची चूक जाता. आमी कितें करता, हो स्क्रिप्चर काडटा आनी दिता आनी म्हणटा, खबर ना तुका, तूं जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. तुजी कूड जावन आसा एक मंदीर, ज्या जाग्याचेर पवित्र आत्मो रावता. आनी हे वयले आमी कांय सांगना, सकयले आमी कांय सांगना. हो स्क्रिप्चर काडलो आनी दिलो, म्हाजी कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर, ह्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हें म्हटलें की आमी शांत आहा भाव भयणानू. पूण हें तर वयलें तर आमी सांगना. नाजाल्यार आमी ह्या स्क्रिप्चराचेर आमी फोकस आमचो थोडोच उरता. हांगर देवाचें उतर सांगता, तुका खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तूं तुजो न्हय, तुका विकतो घेतलेलो आसा, खबर ना. आनी जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याक तुजे कुडीन रावता, आमी हे सगळे वयर उलयला ते भाव भयणांनी आमी करता. आनी आयज काल ते आमी म्हणटा इट्स कूल, यो यो अहें अहें आनी करता. भाव भयणानू, खंय पावल्यान आमी. देवाचें उतर सांगता, तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. कातरताय तूं, खाय नासतना रावताय तूं, उपाशी रावताय आनी मायंक आनी पायक बूट शिकोवंक सोदताय. कित्याक तुजो बॉयफ्रेंड तुजेशीन उलयना, सुसायड करूंक वयताय आनी कितें करूंक वयताय. ह्या संवसारान घातलेले तेन्ना तुजो बॉयफ्रेंड आसलो, तुजो घोव आसलो, तुजो मीण आसलो, एकटे येयल्ले
एकटो येयल्लोय, एकटो वयतलोय, एकटे वयतले. आख्खी फामील घेवन तूं वयचें ना. एकटे येयल्ले, एकटे वयतले. एकटो येयल्लो, एकटो वयतलो. खंय पावला भाव भयणानो आमचो संवसार. हे पवित्र आत्मो आमचें मंदीर. हें मंदीर नाल्यार ह्या मंदिराक हांव कितको सांबाळून दवरतलो भाव भयणानो. इगोर्जेन वयता तेन्ना तूं वचून इगोर्जेन थुकताय, गायी मारताय. इगोर्जेन गायी मारिनाय पूण हे तोंडांतल्यान गायी मारताय. ही कूड उजार कोत्ताय गायी मारपाक. ही कूड उजार कोत्ताय पोजडी उतरां उलोवपाक. ही कूड उजार कोत्ताय पोजडी वस्तू करपाक. आनी मागीर आमी देवाक बोटां दाखयता आमची मागणी आयकोना देव. हे सगळें तर तुज्या भितर नोंदणी तुज्या भितर आहा. नाजाल्यार पीक खंयचल्ल्यान येतलें. बी घातल्या उपरांत पीक खंयचल्ल्यान येतलें. सगळें ब्लॉक जावन उरतलें. नोंदणी काडपाक जाय सगळीं भाव भयणानो. आनी पनिनोन हें टिचींग दितलो हांव फुडल्या विकान. द सोवर एंड द सीड. इम्पॉर्टंट. भाव भयणानो देवाचें उतर ही कूड भाव भयणानो देवाच्या मंदिरांनी ही कूड विकती घेतलेली आसा. भाव भयणानो देवाचें उतर म्हणटा तुमची न्हू ती. ही जेजून विकती घेतल्या ताका लागून हांव म्हणटा इट इज एन एक्सचेंज लायफ, नॉट अ चेंज लायफ. इट इज एक्सचेंज. देवान एक एक्सचेंज केला. आपूण खुर्सार गेलो आनी आपणाचें सोतपण तुका दिलें, आपणाचें बरेपण तुका दिलें आनी आपूण तुजें पातोक घेवन गेलो. एक्सचेंज केला भाव भयणानो. इट इज एन एक्सचेंज लायफ. क्रिस्टियन लायफ इज अ एक्सचेंज लायफ, नॉट अ चेंज लायफ. उगडास धरा भाव भयणानो. ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी जायते टायम आमी अशें सांगता म्हणून भाव भयणानो आमचेर मागीर लोक आड उलयता. कित्याक सांगलें कोणाकूय सोरो पेंवपाचो न्हू तो बरो न्हू. देवान सोरो करूंक नासलो. देवान जायतें म्हटलां. हें म्हटलां हेजेर तुजो आहा कितें नियाळ काय. तुका सोरो पेंवपाक जाय म्हणून तूं तें म्हणटाय देवान सोरो करूंक ना. देवान सोरो करूंक नासलो. देवान द्राक्षाचो रोस केलो. उदकाचो द्राक्षाचो रोस केलो. ते कोंकणीन बरयलां सोरो म्हणून. इंग्लिशीन वाच. ही क्रिएटेड वायन म्हणटा. फ्रॉम द वायन ग्रेप्स ही क्रिएटेड वायन. फ्रॉम द ग्रेप्स ही क्रिएटेड दॅट ज्यूस दॅट इज कॉल्ड वायन. आर फर्मेंटेड म्हणजे लिकर ना तितून. ताका लागून ते इगोर्जेन पियेता तितून लिकर आसना. ना पादिकार पियेना म्हणटा. अरे तुका जाणवाय ना देवाच्या उतराची आनी तूं पियेताय म्हणून तूं देवाच्या उतराक खाला करताय. हे इतकें सांगलां देवाच्या उतरान ते कितके आमी पाळटा भाव भयणानो. हांव सांगना हांवूय सोरो पियेला. हांवें सिगरेटी ओडल्या. हांव सांगता हांव पियेला हांव ओडल्या. पूण जेन्ना देवाच्या उतराची जाणवा येयली की हांवें जाणा जावपाक जाय म्हाज्या भितर हांवें कितें करपाक जाय आनी कितें करूंक पारना पळय. पातोक जेन्ना आमी करता भाव भयणानो तेन्ना आमी सैतानाक जागो दिता आमच्या भितर येवपाक. एक दार आमी ओपन दवरता सैतानाक आमच्या भितर येवपाक आनी आमकां त्रास करपाक. आमच्या घरा भितर येवपाक चोराक अधिकार ना. कित्याक म्हाजीशीन सुणी आहा, म्हाजीशीन CCTV कॅमेरा आहा, दाराक लॉक आहा. पूण हांवें तर म्हाज्या सुण्यांक गाडयेन घालून हांव बॉम्ब घेवन गेलो आनी दार अनलॉक करून नासतना दवरलें. चोराक हांवें एंट्री धरली. तशीच भाव भयणानो ओत्मीकपणान आमी दारां ओपन दवरता सैतानाक तो भितर सोदता. ही जेन्ना आमी पातकां करता तेन्ना आमी भितर सोदता. आनी इंग्लिशीन हांव अशें म्हणटा ही पॉप्स युअर बॅग्स एंड इट्स युअर टिफीन. तुजें जेवण तो जेवन वयता आनी तुजी प्लेट खाली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी 20 कितें म्हणटा वा सिस्टर. देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यात आनी तेंय जाल्यार किंमत फारीक करून. म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. आमेन. भाव भयणानो हांगर देवाचें उतर म्हणटा फॉर यू हॅव ब्रॉट एट अ प्रायस. किंमत दिल्या ताणें भाव भयणानो आनी किंमत केल्ली. आपूण खुर्सार गेलो आमी वचपाक जाय आसली. आमी त्या इफेनान वचपाक जाय आसली आपूण गेलो. आमकां स्वर्ग फावो केलो आपूण इफेनान गेलो.
पूण आमी तर तो सांगता आनी हांगर म्हणटा देफॉर ग्लोरिफाय गॉड इन युअर बॉडी. कुडीन देवाक आर्गां दी म्हणटा, कुडीन देवाक बस तुज्या ओत्म्यान आनी कूड सांबाळ तुजी, कित्याक ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर भाव भयणांनो. हे कुडी आड तूं कितें कोत्ताय नाल्यार तूं पवित्र आत्म्या आड कोत्ताय, जेजू आड कोत्ताय, सर्गीच्या बापाय आड कोत्ताय. हे देवाचें उतर सांगता, कित्याक तो म्हणटा तुका विकते घेतलेलें आसा. विकते घेतल्या उपरांत तूं कोणाचो कितें म्हणटा स्लेव कितें म्हणटा सिस्टर? गुलाम. आमी आमच्या देवाचे आमी गुलाम, पूण आमकां तो गुलाम म्हणून ट्रीट करिना भाव भयणांनो. पूण आमी गुलाम. आदल्या करारान तूं पळयशी नाल्यार गुलामांक विकते घेताले, आमकां विकते घेतल्यान देवा. पूण आमकां तो गुलाम कशें ट्रीट करिना, आमकां म्हणटा सर्गीच्या राज्याचे दायजी तूं सर्गीच्या राज्याचो. आनी दायजी ना जाल्यार भाव भयणांनो आमी जेजू क्रिस्ताचे कुडीक सांबाळून धरूंक जाय. बरी कापडांय घालूंक जाय, वालगर कापडां घालपाक जायना भाव भयणांनो. इगोजेन वयता नाल्यार पळयतले तूं इगोजेन वालगर कापडां घालून इगोजेन येता. कट पावला वयर, पादिगाराचे दोळे सारके फोडून उडयता आनी मागीर पादिगार वायट दोळ्यांनी पळयता, म्हणटा अरे तुजे पावलाच तशें नाल्यार. चिंतूंक जाय भाव भयणान. देवाचें उतर म्हणटा, हांव म्हणना म्हाका रागान पळयनाका. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें सांगता, तुमकां विकती घेतल्या. हे कुडीक सांबाळ म्हणटा, हे कुडीक आमी धापपाक जाय, हे कुडीचो परामोस करपाक जाय. कित्याक हे कुडीन इग्रोज रावता. तुजें ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची इग्रोज. जितके आमी आमचे इगोजेन वयता आमी रिस्पेक्ट दिता भाव भयणांनो. इगोजेन गेल्या उपरांत आमी पयले पांयां पडटा, भितर सरता, रिस्पेक्ट दिता, उग्गी रावता, आवाज करिना. थंयसर आमी मान दवरता त्या जेजूचो, ह्या जाग्याचेर जेजू आसा म्हणून. आनी हे कुडीचो आमी मान धरिना भाव भयणां. विकते घेतल्यान आमकां भाव भयणांनो हे सगळे कुडी आड करपाचें बंद करपाक जाय. आयज आमकां पवित्र आत्मा उलो मारता भाव भयणांनो की हे कुडी आड वचो नाका. कित्याक हे कुडीन हांव रावता, हो देवाचो जेजू क्रिस्ताचो आत्मा सर्गीच्या बापायन धाडला आनी हो आत्मा तुज्या भितर रावता. हे कुडी आड वचपाचें काम करिनाका भाव भयणांनो. आयज हांव सांगता आनी हांव सदांच सांगता, सुसायड करप म्हणजे देवचाराक डायरेक्ट आत्मा दिवप खातीर. खबर मॅटर ओवर. डायरेक्ट इफेंट तुवें चूज केले आनी तूं हांगर 10 करोडाची मिसा दी, कांय जावपाचें ना भाव भयणांनो, कांयच जावचें ना. आनी मागीर म्हणनाका तेज्या बसत मागा रे, तेज्या बसत मागा रे. ना, मेल्या उपरांत आनी मागप आनी कांय ना. मेलो गेम ओवर. भाव भयणांनो उगडास धरा, सुसायड केली डायरेक्ट इफेंट ना. म्हणटकच सुसायड हे करप रॉंग. कुडी आड तूं वयताय, कट करताय, कुडी आड सगळी पातकां करताय, देवाचें उतर म्हणटा सर्गीचें राज तुका मेळचें ना. नियाळ करया भाव भयणांनो, कित्याक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा ही कूड. जेजू क्रिस्त देवाचें उतर म्हणटा गॅलेशियन 2:20, आय हॅव बीन क्रुसिफायड, आय नो लॉंगर लिव्ह, क्रायस्ट लिव्स इन मी. हांव म्हाका खुर्सार खेळायलो आसा, हांव जियेना, जेजू क्रिस्त म्हाज्या भितर जियेता. कित्याक एक्सचेंज जाला भाव भयणांनो. हांव ते खुर्सार गेलो आनी क्रिस्त म्हाज्या भितर येयला. आय हॅव बीन क्रुसिफायड म्हणजे हांव त्या खुर्सार गेला आनी क्रिस्त म्हाज्या भितर येयला. एक्सचेंज जाला भाव भयणांनो. ही कूड म्हाजी उरोंक ना, ही कूड विकती घेतलेली आसा भाव भयणांनो. हे कुडीक आमी रिस्पेक्ट दिवंक शिकोया. आनी आयज तर म्हाज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयला भाव भयणांनो, हेजेर आमी नियाळ करया. कित्याक सकाळच्यान हे उतर म्हायशीन उलयता म्हणून हांवें म्हाजो टॉपीक चेंज केला. आनी ताका लागून भाव भयणांनो मातशें आमी हेजेर आमी आमचो मौन धरुया, आमचें मौन धरुया भाव भयणांनो. इम्पॉर्टंट देवाचें उतर सांगता. हो आमी चॅप्टर कितकेच टायम वाचला आसतलो भाव भयणांनो, पूण बारीकसाणेन आयज आमकां पवित्र आत्म्यान प्रीच करूंक लायला. आनी हेजेर आमी निर्णय करया भाव भयणांनो. आनी आयज आमी निर्णय करया हे मंदीर आमी सांबाळून दवरतले. जशें इगोजेन वयता आनी
इगोजेन आमी आमचो रिस्पेक्ट दिता आमचे ते इगोचे हे कुडीक ही आमची पयलें मंदीर, ह्या पयले मंदिराक आमी रिस्पेक्ट दिवया. हे कुडी आड कांयच करचें न्हू. बॉयफ्रेंडान कितें म्हटलें हांगा कट करपाची गरज ना. सुइसायड मागीर सेल्फ हें म्हणटा कितें म्हणटा तें सेल्फ हार्मिंग गरज ना भाव भयणांनो. पवित्र आत्म्याक दुखयताय, जेजूक दुखयताय, सर्गीच्या बापायक दुखयताय. तेणेन तुका तेणेन ह्या संवसारान कित्याक तरी धाडला. तेजें काम करपाक जाय, तुजी न्हू. हात कट करपाक, गळो फास दिवपाक. आनी हांव सांगता भाव भयणांनो, सुइसायड आनी मागोंक पासून लावपाची गरज ना. मागपाची पासून आनी गरज ना. तेजो आत्मो स्वर्गार गेल्या पुरो म्हणून केन्नाच वयचो ना, केन्नाच वयचो ना. कित्याक तुवें चूज केला सैतानाचें राज. देवान तुका जीव दिल्लो, तुवें सैतानाचें मरण घेतलाय. जिवीत आनी मरण. ही कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय. तुवें तेजो प्लॅन आपणायलाय तेज्या राज्यात. आनीक चान्स ना भाव भयणांनो. मागीर 10 करोडाचे मिसा दी तूं, नाल्यार 50 करोडाचे मिसा दी. आनी कोणाची भर करतले तुमी, चेंज कांय जावचें ना. रॉंग फॉर्म्युला जे शिकयल्या ते आतां चेंज करपाचो टायम येयल्लो आहा. नाजाल्यार हांव पातकान जियेतलो आनी हांगर धरतलो 10 लाख आनी हांव सांगतलो म्हाजे फॅमिलीक 10 लाखाची मिसा दी, हांव स्वर्गार पावतलो. रॉंग शिकयलेले आहा. रॉंग सगळें बंद करपाची गरज आसा. वाती पेटोवपाचें बंद करपाच्या, फुलां घालपाची बंद करपाच्या. सगळे वेस्ट भाव भयणांनो. गरिबांक ते पयशे दिया काडान. आनी अशें पादिकारान म्हापशा मिसाक सांगलें म्हणून ताका पिसो म्हणूंक लागलें. तो सारकें सांगता तो मागीर पिसो जाता. पूण देवाच्या राज्याक पिसो तूं, ताका देव म्हणटा सगळ्याहून शाणो म्हाज्या राज्यांत तूं. संवसाराक तो पिसो, पूण देवाच्या राज्याक देव म्हणटा सगळ्याहून शाणो तूं. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. मातसो टायम जालो म्हणून सॉरी, कित्याक म्हाका कंप्लीट करूंक जाय आसलो. आयज पवित्र आत्मा म्हाजेशीन उलयला, तें म्हाका कंप्लीट करूंक जाय आसलें. आनी भाव भयणांनो, जायते कितें घडत आहा ह्या पवित्र आत्म्याचे मिनिस्ट्रीन. जायते कितें घडत आहा. आनी संड्या दीस भाव भयणांनो चुकय नाका. संड्या दीस एक पावरफूल टेस्टिमनी सिस्टर शर्मिला दितली. हांव सांगना कित्याक तिच्या तोंडांतल्यान येवनी, तिच्या तोंडांतल्यान येवनी आनी एक पावरफूल टेस्टिमनी दितली. आनी आयकात भाव भयणांनो. ताका लागून संड्या दीस जी कोण गोंयांत आहात, सावथाक आहात, चुकय नाका. यात अनुभवात तुमचो देवाचें आसणें आसा. दॅट प्लेस इज अ एनॉयंटेड प्लेस. याद भाव भयणांनो. आनी आमकां सांगपाक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक तुमी एक रुपया दिला पळय तेंकां, रुपया दिला आनी लाखांनी दिल्या पळय तेंकां वचून तुमकां सगल्यांक देवाचो 100 फळ आशिर्वाद. 100% तुमकां आशिर्वाद भाव भयणां. 100%. आमचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. फाल्यां कंप्लीट जातलें. मागीर आमी प्लास्टीक घालतले आनी पावसाक आमी रेडी. देवाचें उतर ह्या वर्सा आमी कोहत बंद करपाचें ना भाव भयणांनो. आमी हेज्या पयलीं आमी बंद केलें आनी आमकां कळलें की मागीर रोखडोच लोक कॉम्प्लिसंट जाता. ऑनलायनूच आयकपाक जाय. देवाकूय ऑनलायनूच घेयात. ऑनलायन भाव भयणांनो कोणाक येवंक जायना तेंकां ऑनलायन ओके, पूण येवंक जाता तेंकां ऑनलायन कोल्ले. 5 किलोमिटर तुजें घर आहा तूं येनाय. हांव 40 किलोमिटर म्हाजें घर आहा, देवाचें उतर परगोटूंक थंय येता. 5 किलोमिटर आहा तो मनीस येना. ऑनलायन जाय. सगळ्यात ऑनलायन मेळना भाव भयणांनो. फाल्यां देवूय तुका सांगतलो तुजें आनी म्हाजें कनेक्शन ऑनलायनूच धरया म्हणून. ऑनलायन आतां भाव भयणांनो कोण UK आहा, कोण कुवेट आहा, कोण आनी खंय आहा, दुसऱ्या बॉम्बे आहा, हांगर गोंयान ना. तेंकां ऑनलायन ओके, नो प्रॉब्लम. पूण गोंयान जो लोक आहा तो पडिनून येवंक शकता.
भाव भयणानो हांव मोगान सांगता तुमकां, म्हाका राग ना तुमचो, ना येयले म्हणून हांव केन्ना कोणाक म्हणना. हांव म्हाजी बायबल क्लास एटेंड कित्याक केली, कित्याक करूंक ना, केन्नाच अजून पासून हांवें कोणाक म्हणूंक ना. म्हणून म्हाज्या बायबल क्लासीन 50 लोकां वयर आसता. कित्याक हांव केन्ना कोणाक सांगना. तुजी खोशी भाव भयणानो, तुजो देवा वांगडा हो करार. यू कम. आय एम टेलिंग यू, देर इज मायटी एनॉयंटींग इन पनीनो. People have told me, many people have told me, there is an anointing in this place. आयज भाव भयणांनो कितें जालें तें सांगता. सिस्टर शर्मिला अशें हांव सकाळीं फुडें उलयतालो आनी सिस्टर शर्मिला म्हणूंक लागली, ब्रदर ते आयज येयले, आयज चड करून कंप्लीट जातलें. आनी हांवें म्हटलें, दे हॅव द स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड रनिंग इन देम. एंडाक म्हाका सिस्टर शर्मिला म्हाका अपडेट दीत आसता थंयसरल्यान. म्हणटूच एंडाक तिणेन म्हाका सांगलें, ब्रदर ते सांगता अजून पासून आमी थकोंक ना म्हणून. दॅट इज द एनॉयंटींग भाव भयणानो. ही पोत्र्याचें काम, हेवी पोत्री ती, 20 मिटराची पोत्री ती, व्हडली पोत्री घातल्या 20 मिटराची. कितकें वजन हांव ते दिसा ट्राय करतालें उखलपाक, उखलो नासलें. इतके लेंथाची पोत्री ती, इतकी हेवी आहा, पूण देवान तेंकां ती घोटाय दिल्या भाव भयणानो. एनॉयंटेड प्लेस ती. आनी ते पासून सांगूंक लागले, हांगर आमकां थकोंक पासून जावंक ना म्हणून काम करपाक. भाव भयणानो याद, कोण लागीं आहा ती याद. घरा बसोन भाव भयणानो हांव म्हणना घरा कडेन जेजू मेवचो ना तुमकां, मेवतलो. पूण देवान म्हटलां कम इन युनियन. कम्युनियन. कम इन युनियन. Become of one accord. You can't sit at home and become of one accord. You have to come in union to become of one accord. आदल्या शिसांनी कितें केलें भाव भयणानो, शीस सगळे एकठांय जाले आनी जेजूची माय तेंच्या बारी एकठांय आसली. आवय, जेजूच्या आवय तेंच्या बारी एकठांय आसली. सगळे एकठांय जाले, एका जाग्यार येयले आनी मागणें करूंक लागले. आतां हे भाव भयणानो आमी ऑनलायन क्लासीस घेता, कित्याक आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगर जॉयन जाता म्हणटा इट इज कन्विनियंट. पूण संडे दीस आमची आसता गोंया आहा त्या लोकांनी भाव भयणांनी येवपाक जाय. नॉट, गोवा इज नॉट अ बीग प्लेस. सांग्यासान नेरिसा भयण येता सांग्यासान आनी देवाचें उतर परगटून वयता. ब्रदर ब्रँडन शोलेसान येता, देवाचें उतर परगटून वयता. सिस्टर सिमित्रा आसोळणासान येता आनी देवाचें उतर परगटून वयता. कमिटमेंट भाव भयणानो, आपणान दाखोवंक जाय कमिटमेंट. गॉड इज नॉट गोईंग टू, यू नो, वेन यू गिव टायम टू गॉड, गॉड इज नेवर गोईंग टू फॉरगेट द टायम यू हॅव गिवन हिम. देवाचें उतर म्हणटा ही डज नॉट फॉरगेट द सीड. जो टायम तूं देवाक दिता ती जावन आसा तुजी बी, देवाक दिल्या पळय ती, एंड गॉड डज नॉट फॉरगेट हीज सीड, बिकॉज इट हॅज टू कम टू पास. आनी ताका लागून हांव भाव भयणान हांव जायत्या जाणांक सांगता, याद, अनुभवात, येना नो प्रॉब्लेम, आय कांट फोर्स यू. हांव तुज्या तकलेर गन धरून तुका हांव यो म्हणचो ना. पूण हांव म्हाजें काम रिक्वेस्ट करपाचें, हांव रिक्वेस्ट करता. बियॉन्ड दॅट, आतां लास्ट संडे भाव भयणान आमी पेंटिकॉस्ट संडे जाल्लो, काय बरो जालो. एनॉयंटेड सेशन. भाव भयणानो घरा कडेन रावन तूं अनुभवूंक शकना. कोण हांगा लागीं आहा तेणें हो बेनिफीट घेवपाक जाय. हांव मोगान सांगता भाव भयणानो, हांव तुमकां रागान सांगना, हांव मोगान सांगता. याद, आमकां जाय तुमकां अनुभवपाक. आयज म्हाजेशीन देवाचें कितें उतर उलयलें तें हांवें तुका सांगलें, म्हाजेशीन उलयलां, हांवें लिपोवन धरूंक ना, तुमकां येवन सांगलें. म्हाका 2 दीस आदीं देवान सांगलें डावाचें पिक्चर घाल आनी एवरी टायम मोबायल ओपन करता तेन्ना तूं म्हूण, जेजू हांव तुका आर्गां दिता, सरीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका चलय. ही 4 उतरां दिलीं म्हाका, हांवें सगल्यांक सांगलीं. आयज तुमकांय सांगता, आयज तुमचे सगल्यांचे स्क्रीन सेवर आनी तुमचो होम पेज पवित्र आत्म्याचें पिक्चर घाला आनी एवरी टायम मोबायल ओपन कोत्ताय तेन्ना पयलें म्हूण. आनी हांव म्हणत आहा भाव भयणानो, आनी हांव प्रीच करतना हांव कितें कोत्ता तें हांव कोत्ता. आनी हांव म्हणत आहा, एवरी टायम मोबायलाक हात लायता कोणूय आसूं म्हाज्या फुड्यान, ऑफिसाचो स्टाफ आसूं कोणूय आसूं, थँक्यू जिजस, थँक्यू आबा फादर,
थँक्यू होली स्पिरीट लीड मी. म्हणत आसता भाव भयणान जितके टायम मोबायलाक पळयता तुमकांय सांगता हो कोरार म्हाजो जेजू वांगडा, ही मुदी म्हाजो कोरार जेजू वांगडा, ह्यो 2 मुदी म्हाजो कोरार म्हाजे बायले वांगडा, हो कोरार म्हाजो जेजू वांगडा. बारीक बारीक वस्तू भाव भयणांनो तुजे रिलेशन देवा वांगडा घोट करता. उगडास तर. Amen. Praise God. बरें, आनी आतां कोणाची कितें टेस्टमनी आहा? कोणाची टेस्टमनी आहा दिवपाची? गेल्या विकान तुमचें कितें बरेंपण जालां? म्हाका भाव भयणांनो जायत्यो मॅसेजी येता टेस्टमनींच्यो, पूण हांव त्यो सांगना तुमकां. तुमच्यो आहा नाल्यार सांगा, कित्याक हांवूच म्हाज्योच सांगतलो नाल्यार जावचे खातीर. म्हाका जायत्या लोकांनी धाडला तेंच्या लायफान कितें जालें पळय तें. ओके, कोणाचे प्रेयर रिक्वेस्ट आहा? या या या. येस 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 ब्रदर, आय विल प्रे. आनी कोण आहा? Brother, येस सिस्टर. for my spiritual growth. येस सिस्टर. Praise God. आनी कोणाचो कितें प्रेयर रिक्वेस्ट आहा? काय ना? सगल्यांक देवान जायते दिला भरपूर दामून चेपून. Amen. प्रेज गॉड. कोणाचें ना म्हणजे सगळीं बरी आहा. We don't need all this. येस येस ब्रदर. प्रेज गॉड. Brother, can you just pray for all the youth, all the accidents happening in Goa nowadays? Okay brother. Yeah. Thank you, brother. Thank you brother. Anyone else? ते सावयाच्या पासून माझा ब्रदर ते डिप्रेशनान गेला ते टीव्ही. I spoke to her that day. Yeah, she said that you given her that one scripture, no, you have the mind of Christ. Yeah, I told her you just keep on saying I'll call you. So she's doing that. Yeah, she's doing that. Yesterday I called up in the evening. I said, how are you doing? She's saying, I'm better. I'm feeling better. I said, are you still saying that same? Just keep on repeating and hearing that song of yours, anointing. Jesu Chakayani. Yeah. Yeah. See, this is my dog. Today is his birthday, and we named him Joy. And Happy yes, birthday, Joy. Happy birthday, Joy. So beautiful. My tissue too. My joy. so we will. Brother, I want you to continue praying for cancer patients. Yes. They are, frequently going in and out of hospitals due to infections or reactions to chemo and whatever. But we should really pray for them. Yeah. That they may feel comfortable in whatever they are going through. And especially those we should pray for are the terminally ill patients. Yeah. There is no cure and they are just waiting for their rest. Jesus is their We should cure. pray for them that they may accept the Lord before they will pass on. Jesus is their healer. You done? Anyone else? Give. I also want to submit our request to the Holy Spirit to help us learn to hear His voice, Mary, what happened? to ask the Lord for His grace, for us to say yes to ways that are pleasing to God and hasten to deny those things that seem attractive in this world. It's recording. Okay. Praise God. Yeah. Yes, sister. I'll pray. Okay. So we'll start with बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तुका ह्या खातीर आर्ग आनी महिमा. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या दोनया आमच्या सोरवंडारा आमच्या खातीर तूं मेलोय, आमकां तुवें विकती घेतलें, तुज्या पवित्र रक्तान तुवें आमकां दिलें. तुका आर्ग आनी महिमा. ह्या वेळार सगळे भाव भयणांक तुज्या हाजिरीन आसा, तांकां
देवा तुवें आपणायल्याय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू तुजें उतर म्हणटा जी तुजीशीन येतात आनी तुजेर पातयेतात ती तुजी महिमा पळयतली. जी तुजेर विश्वास दवरतात ती तुजी महिमा पळयतली. आमी तुजेर विश्वास दवरता जेजू, ताका लागून आमी तुजें हें उतर आयकपाक येयल्या. आनी आयज तूं आमचेशीन जायतें उलयलं. कुडी वयर आड आमी वचपाक जायना. आमच्यो मांडण्यो हे कुडी आड आसपाक जायना, कित्याक ही जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे सांदे. आनी हे कुडी आड आमी जायत्यो वस्तू करता जेजू, आनी आमी नोको आहल्या आनी आमी ह्यो केल्या, पूण तूं आमकां बक्षिताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आयज ह्या भावान शरद मोरेन आपणाक कामा खातीर मागोंक सांगला. जेजू, ह्या वेळार तुजो फावोर सगळ्या कंपनींचेर, सगळ्या ज्या जाग्यांचेर वेकन्सी आहा त्या जाग्यांचेर तुजो आत्मो आसा. देवाचो फावोर ह्या भावाचेर आसा. देवा, तुवें ताका एक बरें काम दाखयलां, तो गेला आनी तें ताका काम मेळलां म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू, सिस्टर अभिशा म्हणटा आपणाची आत्मीक वाड जावपाक मागणें कर. जेजू, हे तुज्या मोगाचे भुरगे जेन्ना ते त्रासान आसले तेन्ना तुवें ताका आपणायले. तुवें ताका म्हटलें तूं जावन आसा हें म्हाजें. हांव तुका वेंग मारता जेन्ना तुका ह्या संवसारान तुजो हो संवसार तुज्या कडल्यान पयस जाला तेन्ना हांव तुका वेंग मारता, तुवें ह्या अभिशाक सांगलें. आनी एवरी डे तूं ताका जाणवायेन बरयत हाय तुज्या उतराच्या. सयताना तेज्या कडल्यान तूं पयस जा. ताका हांव जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान मागता, तेजे आंच बोडवे हांव तेजेर उलयता, तेजे सर भोंवतणी. कसलो डिस्ट्रॅक्शनाचो आत्मो आसा ह्या वेळार तेज्या कुडिल्ल्यान भायर सर. तेज्या कुडीन कसलेंच डिस्ट्रॅक्शन हाडपाची तुका कसलीच पदवी ना, कित्याक हे जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी हे भयणीक तुज्या रोगतान मागला आनी जेजू उत्मीकपणान तें वाडलां म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू, हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. भावान जेसनान मागला की सगळे एक्सिडंट जाता पळय तेंच्या बसत मागपाक. जेजू, तुजे आंच बोडवे तुजे उतर म्हणटा साम्स 91:11 तुवें आमच्या सर भोंवतणी आंच बोडवे घातले. आनी जायते जाण आमचे भाव भयण्यो आसतात ती आंच बोडव्यांक उलो मारिना. पूण जेजू, तुवें म्हटलें भावार्थी तर उलो मारीत नाजाल्यार तूं तें घडोवन हाडटलो. आमी भावार्थी आनी आमी उलो मारता. हे भाव भयणां जेन्ना घरांतली भायर सरता हे आंच बोडवे तांकां राखता म्हणून. आनी एक्सिडंटाचो आत्मो आहा ह्या आत्म्याक हांव शिराप घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. वच आनी दर्यान पड. जेजू क्रिस्ताचे कुडी आड तुका कसलोच अधिकार ना. आनी जेजू, तुजो जिवीत आनी सुबाम जिवीत हांव तेंचेर उलयतां. ती जियेतली ती मोरचिनान आनी तुजी वाखाणणी ती सदांच करतली म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू, तुजे ही भयण आमची एना डिकॉस्टा सवियेना जे डिप्रेशनान गेल्ले पूण तुजें उतर म्हणटा की ताका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. ते जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजूच्या गायांनी ताका पेकोणी मेवल्या. ताका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा म्हणटकूच तेजें डिप्रेशन हें उतर तेजेर काम करचें ना. कित्याक जेजूच्या नांवा वयर आनीक दुसरें नांव ना हें तुजें उतर सांगता. जेजूच्या नांवा वयर आनीक दुसरें नांव ना. डिप्रेशनान आमी हुकूम घालता वच आनी दर्यान पड. परत हे भयणीक सावियेनाक आनीक त्रास करिनाका. आमची जसिंता सिस्टरीन कॅन्सर पेशंटाक लागून मागोंक लायला. जेजू, तूं जाण आसा पेकोणी दिवपी देव. जेन्ना तूं खुर्सार गेलो तुजें उतर म्हणटा तुजे कुडीन आमची दुयेंसां तुवें दिली. तुजें सोंतपण आमकां दिलें. तुज्या गायांनी ती बरी जाल्या. तुजें जिवीत आनी सुबाम जिवीत सगळ्या ह्या कॅन्सर पेशंटांचेर उलयता. तेंचे बरे ब्लड सेल हे कॅन्सर सेलांक वचून डिस्ट्रॉय करता म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ते तुजे रगत पियेतात आनी ते तुजे मांस खातात. तूं तेंच्या भितर जियेताय आनी ती तेंच्या भितर जियेताय
म्हणून हांव जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. कॅन्सर ह्या नांवांक जेजू क्रिस्ताचे कुडीन कसलोच अधिकार ना, कित्याक जेजूच्या नांवा वयर आनीक दुसरें नांव ना. कसले टर्मिनल सिकनसीस आहात, जे सिकनसीसांक ह्या संवसारान म्हटल्यार क्युअर ना, पूण जेजू ते तुजें उतर नकळो. तांकां तुजें उतर खबर ना म्हणून ते म्हणटा ह्या ट्रिटमेंटाक ह्या दुयेंसाक ट्रिटमेंट ना, पूण तुजें उतर म्हणटा. तुज्या गायांनी ऑलरेडी तांकां पेकोणी मेवली, तुजी पेकोणी तेंचेर आमी उलयता. ह्या वेळार आमी ऑलमोस्ट 40 जाणां ह्या वेळार तुजी पेकोणी ह्या सगळ्या कॅन्सर पेशंटाचेर, टर्मिनल सिकनसीस जे आहा तेंचेर आमी उलयता. जेजू ह्याच वेळार तुजें पवित्र रगत तेंच्या भितर घोवता आनी तांकां सगळे दुयेंसांतले तुवें सुटका दिल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जें उलयलां तें घडोवन येयलें म्हणून आमी सोत मागता. आनी सगळीं आमची भाव भयणां तेंची कसली इंटेन्शनां आसूं ह्या वेळार जेजू आनी सिस्टरीन म्हटलां पवित्र आत्म्यान आमकां चलपाक उलो मार. आनी सगळ्यांक हांव हो एक रिक्वेस्ट करता, पवित्र आत्म्याचे तुमी ते पिक्चर तुमच्या मोबायलाचेर घाला, कित्याक मोबायल सगळ्यान आमचो सुबे जाती नासता. पवित्र आत्म्याचे होम स्क्रीन आनी स्क्रीन सेवर पवित्र आत्म्याचो तुमच्या स्क्रिनीर घाला आनी म्हणा आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ना जाल्यार म्हणा जेजू तुका हांव आर्गां दिता. सर्गीच्या बापा तुका हांव आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तुका हांव आर्गां दिता. म्हाका पवित्र आत्म्या तूं चलय. एवरी टायम मोबायलाक पळयता तेन्ना हें म्हूण तुजो संबंद पवित्र आत्म्या बारी इतको घट जातलो की तुका जाणवाय तुजी देवा वांगडा वाडत वयतली. नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. जितके तूं तुज्या देवाक वळखतले तितके तुजे देवा वांगडा तुजो संबंद वाडटलो. म्हणटकूच ही स्पिरिच्युअल आमी एक्सरसायज करुया. आनी सगळ्यांक पवित्र आत्म्यान चलता म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ह्या पवित्र आत्म्यांक आमचो आदार दिवपी देव आमच्या भितर जी येता ताका आमी उलो मारता, हांव तेजो आदार आमी घेता म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. सगळीं आमची भाव भयणां जी जॉयंट जाल्यात तेंच्या काळजान जायते थेवे आसतले जेजू ह्या वेळार ते तुज्या फुड्यान हांव दवरता. तेणीन घडयेक हांगर सांगोंक ना जाय, पूण ह्या वेळार जेजू तूं जाणाय तेंची गरज, कित्याक तुजो आत्मो तेंच्या भितर आसा आनी हो तुजो आत्मो सर्गीच्या बापायक आनी तुका कनेक्ट आसा. आनी आमी तुज्या आत्म्यान तुजेशीन आमी उलयता ह्या वेळार की सगल्यांचे जे काळजाचे थेवे आहा ते तुज्या फुड्यान दवरल्या आनी हे सगळे घडोवन येयल्या. जे जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आहा ते सगळे घडोवन येयल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू आर्गां आनी महिमा दिता तुका आमचे हे पनिनोंक लागून. जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता सिस्टर शर्मिलाक लागून आनी ब्रदर सेबीक लागून. जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता ह्या आमचे काम थंयसर चालू आसलें, ह्या भाव आमचें काम करता तेंच्या खातीर लागून तेंच्या फॅमिलीचेर तुजो जायतो आशिर्वाद पडो. आनी सिस्टर सेबी आनी शर्मिलाचेर आनी तेज्या भुरग्यांचेर जायतो आशिर्वाद तुमचो पडो. ह्या जाग्याचेर तुजो जायतो सदांच तुजें माखणें एनॉयंटींग तुजें थंयसर आसूंक म्हणून जेजू तुका हांव आर्गां आनी महिमा दिता. सदांच हें तुवें थंयसर तें माखणें केलाय पळय, तो हो जागो तुवें होली केलाय, सेंटिफाय केलाय, तो तसोच उरतलो म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी सगळीं जी भाव भयणां ह्या जाग्यार येतली ती देवाची महिमा घेवन घरा वयतली म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी सगळे आमचे सगळे बरे भाशेन तुवें थारार घातलाय म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ह्या पावसान आमकां तूं गोठाय दिताय. आमी चिंतलां जेजू की आमी एक मडगांवच्यान बस धरतले आनी आमकां तितको लोक ही बस चालू करपाक तितको लोक मेवतलो म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी आमी महिमा दिता. ही आमी सगळीं मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. भाव भयणांनो, हांव एक किसल्लो सांगपाक की आमी मडगांवसान आमी पावसान बस चालू करूंक सोदता. म्हणटकूच कोण मडगांवच्या त्या एरियांसान कोण येता नाल्यार सिस्टर जोनिनाक, सिस्टर शर्मिलाक नाल्यार म्हाका पासून मॅसेज घातल्यार जाता. आमी अरावंड 15 लोकां वयर तर जाता नाल्यार आमी बस करतले.
नाजाल्यार कित्याक पयशे हितून एक्सपेंडिचर आहा म्हणटकूच वायजली आमी पयशे खर्च करूंक सोदता. इफ देर आर मोर दॅन 15 people वी वील कीप अ बस, नो प्रॉब्लम. Keeping a bus is not a problem, but just for 5-6 people keeping a bus is wastage of money. So we don't want to waste money which God has blessed this ministry with. We want to put it in appropriate use. म्हणटकूच तुमची नांव सिस्टर जोनिनाक दिवंक शकता, तुमी सिस्टर शर्मिलाक दिवंक शकता, म्हाका दिवंक शकता, आनी मागीर आमी भाव भयणांक आमी अरेंजमेंट करतले.